बोलो भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार आणि स्वागत। आज विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल, संकल्प से सिद्धि, फर्स्ट एनिव्हर्सरी ऑफ मोदी 3.0 या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे मनाकाळजातल्यान स्वागत। गोय राज्याचे बहुमानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहित गोय मंत्रिमंडळाचे सगळे वांगडी हांचे आगमन या सभागृहात जाल्ले आसा। टाळयांच्या गजरान आम्ही सगळ्यांचे मनाकाळजातल्यान या उत्सवात स्वागत करूया। नमस्कार आणि होकार। देशाचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींच्या शासनाची 11 वर्सां संकल्प से सिद्धी आणि मोदी 3.0 पहिले वर्सपुर्ती आम्ही मनयतात। आयज 9 जून राजीव गांधी कला मंदिरांत संकल्प से सिद्धी हो दबाजो मनोवपाक आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा। देश एका नव्या ताकदीन आत्मविश्वासान पावल मुखार मारता। उंच मळबा येदो आमचो व्हडलो हावेस गतिमान आणि केंद्रीत नेतृत्वा खाला गोंय समावेशक विकासाचे साक्षीदार जायत आसा। एक खीण उबे राहून बसून आम्ही चिंतन करूया आणि उमेदीन आम्ही आनंद घेऊया, खोस मनोवया आणि खोस उक्तावपाचो हो खीण संकल्प से सिद्धी साक्षीदार जावपाक आम्ही तुम्ही सगळीं जाणां एकठांय येयल्लीं आसा या राजीव गांधी कला मंदिरांत। सगळ्या मानाधिकांक माननीय सन्माननीय वेगवेगळ्या येवजणांचो जे लाभार्थी आसात, नागरीक हांगा आयिल्ले आसात, भाव भयणी हांगा आयिल्ल्यो आसात, तांकां ही शुभ सकाळ बरो दीस आमी आवंडेतात। जहाँ चाह वहाँ राह और जहाँ मोदी वहाँ प्रगती की राह। गोयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या यशस्वी गतिमान ऊर्जापूर्ण आणि जबरदस्त ताकदीचे आणि केंद्रित नेतृत्वा खाला आमचे गोंय समावेशक विकासाचे साक्षीदार जायत आसा। हय, आमचे गोंय गोड म्हजे गोंय, सुंदर म्हजे गोंय, पुर्विल्ले नामनेचे चड मोठ्या भाग्याचे, ऊंच माथे कोकणाचे हे म्हजे गोंय, धर्तरे वेलो सर्ग हे म्हजे गोंय, सासणाचे सुख दिणे हे म्हजे गोंय। आणि जो संकल्प आमच्या गोंयान केल्लो तो संकल्प आज सिद्धीक वतना परत एकदा नवो हावेस घेऊन फुडलो संकल्प करपा खातीर संकल्प से सिद्धीच्या या कार्यक्रमात परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मना काळजातल्यान स्वागत। हो सभागार उपाट भरला, सगळ्यो खुर्च्यो भरल्या आणि ही 3 डायमेन्शनल स्पेस तुमच्या सगळ्यांच्या उत्साहान भरिल्ली आसा। म्हणून तर तो उत्साह स्वरांतल्यान भायर सरुनी गोड 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 गळ्यान गोमटे गोंय गायता, संगीतातल्या निजातल्यान निर्मितल्या खरायता अशा या सुंदर सुरांनी डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चरची ही भुरगीं तुमच्या मुखार या गोड उतरांनी तुमचे स्वागत करतात।
शिकवण देऊया मानवतेची माझे वेल्या सगळे संस्था नमन आमचे माय मोगाचे माझे वेल्या सगळे संस्था नमन आमचे माय मोगाचे आशीर्वाद दिया तुम्ही आमका आशीर्वाद दिया तुम्ही आमका हेच मोगाचे मागणे आमचे हेच मोगाचे मागणे आमचे माझे वेल्या सगळे संस्था नमन आमचे माय मोगाचे माझे वेल्या सगळ्या संस्था नमन आमचे माय मोगाचे नमन आमचे माय मोगाचे नमन आमचे माय मोगाचे सुंदर असे हे गीत या आमच्या संगीत विभागाच्या भुरग्यांनी सादर केलें. तुमच्या मनाकाळजांतल्यान आमी उपकार व्यक्त करता. परत एकदा टाळयांच्या गजरान या कलाकारांच्या या सुंदरशा गीताक आमी परबी दिवया. संकल्प से सिद्धी उमेदीन मनयतना आयच्या ह्या भव्य आटापांत आनी आयच्या ह्या दबाज्यांत आयज गोंय शासन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर, रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, स्टार्टअप इंडिया, ICAR, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बंड्री अँड वेटनरी सर्व्हिसेस, NSO Regional Office, Public Financial Management System, Aadhaar Enrollment, Department of Handicraft, Textile and Coir, Directorate of Art and Culture ह्या सबंद डायरेक्टरेट संचालनालयांक येवजण्यांचो लाभ मेळिल्लो आसा. तांणी अधिकाऱ्यांनी कामगिरी चोख केल्ली आसा आनी ताज्या खातीरूच आयच्या ह्या संकल्प से सिद्धी ह्या दबाज्यान ह्या सगळ्यांचो भोवमान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आपल्या हस्तुकी करपाचे आसात. It is with immense pride and patriotic fervor that we welcome you all for this special celebration, a moment to pause, reflect and rejoice as we mark 11 historic years of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji's visionary leadership. From strengthening the pillars of infrastructure, industries, agriculture and education, to boldly venturing into frontiers of defense, innovation, technology, digital economy and clean energy, our nation is scripting a story of a new India each day and every day. Let us applaud for it. A round of applause for Modi 3.0 and 11 years of leadership. चला तर या सुवाळ्यात एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय अशें ज्या भुंयन ज्या गोंयच्या भुंयन सगळ्या विश्वाक सांगलें तेच आपल्या भितरली उर्जेची पंटी पेटोवन या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करूया. आणि म्हणून कार्यक्रमाक उपस्थित कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या सयत ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी श्रीपाद भाऊ नाईक, तसेच सभापती महोदय रमेशजी तवडकर, वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिनो सर, कृषी मंत्री श्रीमान रवी नाईक, जलस्रोत मंत्री सुभाषजी शिरोडकर, पर्यटन मंत्री रोहनजी खवटे, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदजी गावडे, तसेच खासदार महोदय सदानंदजी तानवडे, महसूल मंत्री श्रीमान अतनसियो मोन्सेरात, मिनिस्टर फॉर फिशरीज निळकंठजी हळणकर, समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाषबाब फळदेसाई, उपसभापती महोदय जोशुआ डिसोजा, तसेच पोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक आणि
मुख्य सचिव गोय सरकार डॉक्टर व्ही कांदावेलू IAS सगळ्या मानेस्तांक विनंती आसा की तांणी माचयेर उपस्थित रावन पणटी पेटोवन ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करचे. भारताचे आदले पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजी आपल्या शब्दांतल्यान आमकां नवी चेतना दिता. कितलीं संकश्टां अरिश्टां आयलीं तरी आमी खचून फावना. ते म्हणटात की भरी दुपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए आओ फिर से दिया जलाए. हम पड़ाव तो समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए आओ फिर से दिया जलाए. आणि निम्ने ते म्हणतात आहुति बाकी यज्ञ अधूरा अपनों के विघ्नों ने घेरा अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधिची हटिया गलाए आओ फिर से दिया जलाए. आयची सकाळ उर्बेभरीत सकाळ दिमाखान पावला मारपाची ही सकाळ. 11 वर्सां देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजींच्या उत्तुंग हावेसाची विकासाची गतिमान शासनाची ही सकाळ. वेदीवले मानिस्त राजीव गांधी कला मंदिरात विराजमान जाल्ल्या सगळ्या मानाधिकांक नागरिकांक आमी परतून एकदा येवकारतात. शासनाच्या खंयच्याय खात्याची जबाबदारी नेमून दिल्लो वावर जबरदस्त ताकदीन फुडें व्हरपी आनी सरकारी येवजण्यांचो लाव फावो त्या नागरिकांक मेळचे खातीर एक आमचे तुमचे मदलेच वळखीचे मानाचे निश्ठावंत नेते जांचे शिस्तबद्ध वावर समाजाक खबर आसा जलस्रोत मंत्री श्री सुभाष भाऊ शिरोडकार हांचे कडेन मागता येवकाराचें उलोवप करचें. आजच्या ह्या सोहळ्याच्या निमित्यान तुमच्या आमच्या सगळ्यां भितर ह्या सुंदर अशा सभागृहात जे अफाट अशें भरिल्लें आसा दोस्तांनी मित्रांनी ते माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी त्या बरोबरच आमचे केंद्रीय मंत्री फाटल्या काही वर्सां पासून केंद्रांत जाणें आपले बसस्थान बसयल्ले आसा ते बाब श्री श्रीपाद नाईक. त्या बरोबरच थळावे आमदार आनीक गोंयचे माजी मुख्यमंत्री शेती मंत्री आतांचे बाब श्री रवी नाईक. त्या बरोबरच आमचे माननीय खासदार बाब श्री तानवडे. हांगसर माननीय सभापती श्री तवडकर ह्या सोहळ्याक सहभागी जाल्ले आसात. बाब रोहन खंवटे तशेंच बाबूश मोन्सुराद. त्या बरोबरच आमचे निलखंठ माननीय दुसरे थळावे आमदार बाब श्री गोविंद गावडे, बाय दिव्या राणी, नंतर मागीर संकल्प आमोणकर, नंतर मागीर आमचे सुभाष फळदेसाय म्हणजे पदो आमी जाका कोंकणीन पदोवन अशें म्हणटात तेय बी ह्या सोहळ्याक सहभागी जाल्ले आसात. आमचे चीफ सेक्रेटरी बाब श्री कंदवेलू. त्या बरोबरच हांगा जमिल्ले सगळे शासकीय अधिकारी तमाम सारके स्फूर्तीन हांगसर आयिल्ले सगळे म्हणजे मोगाळ मानदीक वेगळे वेगळे विंगड गांवांतल्यान आयिल्ले शहरांतल्यान आयिल्ले मोगाळ भावानो भयणानो चड वेळ घेवचे ना. स्वागताची म्हणजे तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करताच पूण काही 2-3 गोश्टींची हांगसर नोंद घेवची दिसता. ती म्हटल्यार मन सामकें प्रफुल्लीत करपा सारकें सूत्रसंचलन आमचे दोनूय हांगसर जे
प्रतिष्ठीत कंपेरर जे आसात पळय न्ही ते दोनूय मानादीक खंयच्याय फंक्शनाक असले जर जाय जाल्यार ते फंक्शन अत्यंत सामकें सोबून वता हें हांवें वेगळें सांगपाक गरज ना पूण मुद्दाम हांव नोंद घेता की सुंदर अशें कंपेरींग आज दीसभर आमकां आयकुपाक मेळटलें. मन सामकें प्रभावीत करपा सारकें गीत जें आसा पळय न्ही स्वागत गीत हांगसर सादरीकरण जालें. आनीक ताजे नंतर हांगसर पळयलें जर जाय जाल्यार आमचेशे मोगाळ मायेन तुमी आमचे आमी तुमचे अशें समजून जे हांगसर सगळे सभाघरांत सहभागी जाल्यात तांकां सगळ्यांक मना पासून येवकार दिता. आनी दोस्तांनो एक लक्षांत घेयात हांव सहज सकाळीं बशिल्ले कडेन जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांवें स्वागत परत थोडीशी शब्द सांगपा जाय अशें म्हणून 11 वर्सांची सिद्धी संकल्प से सिद्धी म्हाका दिसना की आमचे पंतप्रधान जे 14वे पंतप्रधान आसा ह्या देशाचे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदीजी हे पंतप्रधान जाले नंतर तांणी हे संकल्प घेतले आसतले अशें म्हणून हांव सहज विचार करतालो. एरवी तशें खूब उलोवप जावना केन्नाय चुकून एखाद मेळप जाल्लें आसा पूण तांच्या ऐन तारुण्यात सुद्दां तांणी हो आपलो भारत देश कसो आसचो ह्या भारत देशा संबंदी बाब नरेंद्र मोदीन स्वप्न साकारली आसतली चिंतन केलें आसतलें की कसो आपलो देश आसचो भारत देश जाका आमी पयलीं भारत वर्ष म्हणटाले. आनीक जेन्ना लोकांची तांकां साथ मेळ्ळी आनी गुजरातचे ते मुख्यमंत्री जाले नक्कीच तांच्या ह्या विचारांक तांच्या कल्पनाक तांच्या संकल्पनाक बळगी आयलें आसतलें. आनीक देवाचो बरेबार पळयात की गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदा वयल्यान ते ह्या देशाचे 14वे पंतप्रधान जाले. आनी म्हणूनच फाटले 11 वर्सां आमी पळयले जर जायत बरेचशे शब्द बरेचश्यो कल्पना बरेचश्यो स्किम्स ज्यो आमकां खबर नाशिल्ल्यो आमच्या लक्षांत सुद्दां येवं नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका त्यो देशभर राबोवपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें फाटले अविरतपणे फाटले जवळ जवळ 11 वर्सां करीत येयल्ले आसात. म्हाका दिसता तांच्या तरुणपणांत तांच्या भुरगेपणांत सुद्दां जी देशा बद्दलची एक संकल्पना तांणी राबयल्ली ती राबोवपाक तांकां केंद्र सरकाराचे आनीक हे भारत देशाचे 14वे पंतप्रधान म्हणून तांकां ही संद मेळ्ळी. आनीक आमी पळयतात भाराभार 2 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी वर्सान ह्यो स्किम्स ज्यो आसा पळय न्ही तळागाळांतल्या लोकां कडेन 120 कोटी 130 कोटी 140 कोटी लोकां कडेन कशे पावतले. तर मागीर PM आवास योजना आसूं किंवा उदकाची पुरवण आसूं जल संवर्धन किंवा हर घर जल अशी एक आनी दोन न्ही जवळजवळ डझनभर आसा किसानांची चिंतपी आनी किसानां कडेन DBT प्रमाणे म्हणजे माध्यमांतल्यान पयशे पावोवपाचे वर्साक 6,000 रुपया 2,000 आनी ते मी इतले प्रॉम्प्टली. दोस्तांनी एक लक्षांत घेयात 10-11 वर्सां पयलींचो भारत देश आमी थोडोसो आढावो घेतलो जर जायत आनी आतांचो भारत देश ज्या भारत देशांत इन्फ्रास्ट्रक्चर जे म्हणटा पळय न्ही खंयचेच राज्य भाराय नासतना खंयच्याच प्रांताची मागणी आसा ती न भारायता अत्यंत सर्वांगीण विकास करपा संबंधीचे पावल जे आसा पळय न्ही फाटले 11 वर्सांत केंद्र सरकार आनी नरेंद्र मोदीजी करता हें आमी पळयतात. ते मागीर काश्मीर आसूं किंवा कन्याकुमारी आसूं ह्या वटच्यान गुजरात आसूं किंवा ते वटच्यान आसाम आनीक तुजे नागालँडा वगैरे आसूं आनी हो भारत देश भारतवर्ष जावपा कडेन आपली वाटचाल चालू दवरलेली आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव विशेश करून सांगपाक वचना कारण मुख्यमंत्री हो सगळो आढावो घेतले नंतर मागीर पूण गोंय सुद्दां आसा पळय न्ही सोबीतकायेन इतलें सोबीतकायेन जाल्लें आसा. आनी म्हणूनच हांवें सुरवातीक म्हटलें मी तुमी आमचे आमी तुमचे दॅट फील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज हांगा सभाघरांत सादारणशे 1,500-2,000 लोक आसतले पूण गोंयची लोकसंख्या जी 15-16 लाख आसा ह्या लोकां कडेन हो विचार पावोवपाक जाय. नक्कीच हांगसर मानादीक पत्रकार आसात इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया पूण हो विचार जो आसा पळय न्ही की समृद्धीचो विचार प्रगतीचो विचार जो आसा पळय न्ही हो बाकीचे आमच्या जनमानसा कडेन पावोवपाक जाय. हांव केन्ना केन्ना विचार करता म्हज्या गांवांत एक 5 वाडो म्हणून आसा 5 वाड्याचे 100 घरां आसात. विजार माटीर समज वाडो आसा विजार माटीचे तशी 100-150 घरां आसात. हे लोकांक कशी कितें भावना आसतली काय सरकारा बद्दलची कारण सरकारांत पळोवपा संबंदी किंवा ताजो उपभोग घेवपा संबंदी एखादी पणजी किंवा शिरोड्या पावूंक शकनात ती शिरोडे चडांत चड शिरोड्या आनी म्हणून अशें आमचे खेडेगांव आसात पळय न्ही हे खेडेगांवांतल्यान सुद्दां ह्या समृद्धीचो भाव जो आसा पळय न्ही तो पावपाक जाय. आनी म्हणूनच म्हाका म्हणून दिसता की जी तळमळ घेवन जी भावना घेवन जे कश्ट घेवपाची मनाची तयारी दवरून नरेंद्र मोदीजी आज दिल्लीक केंद्रांत काम करतात आनी देशांत हो पावयतात. किंबहुना हांव अशें म्हणन की स्वयंपूर्ण हे नामाभिधान घेवन आमचे मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही तेय बीन गोंयचो साबार विकास जावचो हे पद्दतीन काम करतात. म्हाका सुद्दां सुरवातेक हांव सरळ मान्य करता कितें स्वयंपूर्ण स्वयंपूर्ण म्हाकाय दिशिल्लें फकाणीशी दिसताली
पूण आज 5 वर्सांच्या कालावधी नंतर आमी पळयलें जर जायत जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्र जेन्ना ते प्रत्येक गांवां वतात शेनवारा एकदां तेन्ना अनुभूती येता की विकासाच्या नदरेन तांचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा पळय तें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणटा तें लक्षांत घेयात. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान म्हजी ल्हानशीं उतरां सोंपयता आसतना माननीय मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांणी सुद्दां एक 2-4 मळांनी सामके प्रखर पद्दतीन ते म्हटल्यार खेडेगांवांत पंचायतीच्या सेक्रेटरी कडेन सरपंचा कडेन वचून आनी बाकीच्या लोकां कडेन हितगूज करपाचें आमचो अधिकारी आनी त्या अधिकाऱ्याचें मूल्यमापन करून तांकां मागीर एक शाबासकी दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें हिरिरीन ते करीत आयिल्ले आसात. आनी म्हणून हांव अशें म्हणन की आमचे शेती विकास, आमच्या शिक्षणा संबंदीचो विकास, आमच्या आरोग्या संबंदीचे म्हजी जाल्यार अशी कल्पना आसा की आरोग्य आमचें अशें आसपाक जाय की व्हेरी हेल्दी गोवा. आमचे हॉस्पिटल्स वगैरे वगैरे ही भरून येवचे पेक्षा आमचे खाटी रिकामे उरतात, आमचे वॉर्ड्स रिकामे उरतात अशा प्रकारचें वातावरण जें आसा पळय न्ही तें तयार जावपाक जाय. आनी म्हणूनच आमच्या नरेंद्र मोदीजीन जे जगाक देण दिल्लें आसा योगा 21 तारखेक येता ते योगाचें हांव अशें पर्सुएशन जें आसा पळय न्ही तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या लेवलाचेर जालें जर जायत 21 तारीख चड पयस ना. आज 9 तारीख आसा, मुखाल्ले 10 दीस 11 दीस 21 तारखेक आमी सगळ्यांची मनाची संकल्पना केली जर जाय सगळ्यांनीच हांगा आशिल्ले हर एक जाण आनी जर संकल्पना केली जर जायत हांव तुमकां सांगता मुखाल्ले 5 ते 10 वर्सां भितर एक सुंदर गोंय आरोग्यदायी अशें गोंय जें आसा पळय न्ही तें घडीत जावपाक वेळ लागचे ना. दोस्तानो आमी शिक्षणा बाबतींत सुद्दां खूब मोठी क्रांती केल्ली आसा. पयलींच आमकां 100% मेळिल्लें आसा. पूण ह्या आदाराचेरच आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडल्यान जो आदार मेळटा पळय न्ही सुभाष शिरोडकर आज म्हजी गांवां विचार करता द विलेज हॅज टू बी ऑफ अ प्रोफेशनल्स. आनी न्हय फक्त एक शिरोडें गांव इतल्या खातीर नमूद करता की बाकीचे म्हजे दोस्त जे आसात पळय न्ही ह्या दोस्तान सुद्दां पुढाकार घेवचो. आपापलो एखादी गांव जें आसा पळय न्ही त्या गांवा संबंदी सुद्दां द विलेज हॅज टू बी ऑफ अ प्रोफेशनल्स. शहर आसा हॅज टू बी ऑफ प्रोफेशनल्स. आयच्या ह्या मुहूर्ताचेर म्हजी एक ल्हानशी विनंती 12 तालुके सेम सर 12 तालुक्यांतल्यान एक आमकां तुगेली गोशाळा जी आसा पळय न्ही ही जावंकूच जाय. नवीन प्रोविजन आसा कारण कितें जर जायत जाल्यार आमी रस्त्यांनी पळयलें जर जायत आनीक रस्त्यांनी पळयलें जर जायत गोरवां सामकी भरिल्लीं आसतात दिसाची रातची सामकी आनी त्या मुळे एक्सिडेंट खूब जातात. ह्या गोंयांत अशें एक्सिडेंट जावंक जायना आनी म्हणून ताका बंधन येतली जर जायत म्हाका दिसता की गोशाळा प्रत्येक तालुक्यांत एक टार्गेट सेट करून संकल्प इज अ टार्गेट सेट करप. लक्षांत घेयात हे टार्गेट सेट करपाचें आसा पळय न्ही हें हांवेंच न्ही तुमी आमी सगळ्यांनीच टार्गेट सेट करपाक जाय. म्हजी हयात जी आसा पळय न्ही आय डोंट बॉदर अबाउट पॉलिटिक्स. हांवें थारायलां शिक्षणां हांवें 52 वर्सां काडिल्लीं आसात. ती 52 वर्सां आनी मुखाल्ली एक 5-7 वर्सां जी म्हाका जो पर्यंत ताकद आसा तो पर्यंत पूण हांव जाणा परफेक्टली बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इंडिकेटर्स 80% सुशेगाद आसतलो बरे पद्दतीन चलतलो बरे पद्दतीन धांवतलो अशें म्हणून. आनी त्या नुसार थारायलें की माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज टू बी जशें हांव गोंयचे संबंदी विचार करता की माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅज टू बी द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स prominent agriculturist. My constituency has to be the constituency of professionals जे हांव गोंय संबंदी बी स्वप्न सांबाळटा. लक्षांत घे अभिमानान सांगता हांव माननीय मुख्यमंत्र्यान मदत केल्ले कारणान आनी चड करून टॅक्निकल म्हज्या मतदारसंघांतल्यान गोंयचे 2800 इंजिनियर्स जावन गेले जे आज आख्खे जगात काम करतात. 2800 कमी न्ही. जवळ 800 डॉक्टर्स होमिओपॅथी कॉलेजीत आनी 900 डॉक्टर्स तुगेले आयुर्वेदीक कॉलेजीत. हांव पब्लिकली माननीय मुख्यमंत्र्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण ह्या दोनूय कॉलेजीक जे ग्रँट्स दिवपाक जाय आशिल्ली पळय न्ही ती तांणी अंदूच्यान थारायल्या 2024-25 ग्रँट्स मेळटा. आनी म्हणून हे सगळें कमिटमेंट करता आसतना लक्षांत घेयात की आमकां एक सुंदर गोंय भारत देशाचो एक सुंदर असो भाग आमकां तयार करपाक जाय आनी ज्या जाग्यार रेस्ट म्हणटी ना सुशेग म्हणटा ना एटलिस्ट म्हाका तरी म्हजी सुद्दां स्वताची फिलींग ती आसा. आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यान जी आमकां सपोर्ट केलो सगळे मंत्री मिनिस्टरांक सगळ्यांकच म्हटलें आतां त्यानुसार हांव जाल्यार सांगूं शकता की 2047 पर्यंत आमकां संकल्पानुसार आमकां प्लॅनिंगानुसार विजनानुसार पंतप्रधान सांगलें की गोंयची उदकाची तयारी जावपाक जाय अशें म्हणून. 2047 गोंयकारा खातीर जें कितें उदक लागतलें पळय न्ही तें उदकाची तयारी माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आदारान आनी म्हजी कलिग्स जे आसात पळय न्ही लक्षांत घेयात सगळीं कलिग्स सपोर्ट करतात. उदाहरणांत आमकां आतां मिराबा म्हणटा थंय जावपाक जाय केपी आमकां प्रोजेक्ट जावपाक जाय आमकां बिचोली साळ प्रोजेक्ट जावपाक जाय हे सगळे कडेन प्रोजेक्टाक म्हजे सगळे कलिग्स आसात पळय न्ही ज्या पद्दतीन सहकार्य करतात तातूंतल्यान हांव अभिमानान सांगूं शकता की गोंयचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत 2047 जें उदक जाय तें 2035 तयार करतले अशें म्हणून लक्षांत घ्या. दोस्तानो आयच्या दिसाच्या निमित्तान तुका एकदां एक स्फूर्ती गीत सुंदर गीत अशें म्हटलें सादरीकरण केलें एक स्फूर्ती घेवन आमी वचपाचें
आणि नेगेटिव्ह भाव जो आसा पळय न्ही, आमी बऱ्याच वेळा फाटल्या म्हयन्यात जें काम जालें, गेल्या त्या आठवड्याक काम जालें, त्या नंतर रोखडेंच दुसरें सेट करता, हें काम जावपाक जाय, हें काम जावपाक जाय. आनी हें काम जावपाक जाय म्हणटा पळय न्ही, ताका 15 दीस गेले, 1 म्हयनो गेलो, 1.5 म्हयनो गेलो, 2 म्हयने गेलो तर जायत, आमी निर्शेतात. पूण काल काम केलें पळय न्ही तें आमी विसरतात सगळेच, इवन इन्क्लुडींग हांव सुद्दां. काल जें म्हजें काम जालां, पयर जें म्हजें काम जालां, ताजे पयलीं जें म्हजें काम जालां तें हांव विसरतां. आनी नवीन जें टार्गेट सेट केलां, फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट अ बायपासींग शिरोडा, तो जावन 6 म्हयने जाले, फाटीं उरला, खंय तरी जाला. ऑफकोर्स आजून प्रपोजल वचून आसा हेमा कडेन, पूण हें म्हजें हांवूच निर्शेतां. दोस्तानो, हो निर्शेल्ल मनाचो भाव जो आसा पळय न्ही, त्या गोंयकारांनी पयस करपाक पळोवपाक जाय. निर्शेल्ल मनाचो भाव जो आसा पळय न्ही, तो पयस करपाक पळोवपाक जाय. आनी तेन्नाच मागीर आमचे सगळे आमच्या सरकाराक, आमच्या गोंयांत आमी सुंदर उभारी, न्ही फक्त शब्दांचेर लक्षांत घेयात, आमचे तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या कर्तुबाची माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी ताट मानेन आनीक उजाक भुज लावन आमी काम करून हें करूंक शकतले अशी हांव आशा बाळगितां. आयच्या निमित्यान तुमी सगळ्यांक जमले त्या बद्दल सगळ्यांक मना पासून आनी सरकाराच्या वतीन तुमकां येवकार दिता आनी म्हजी ल्हानशी शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. रसिकानो, ज्या वाठारांत शुभ्र रंग आसता, धवो रंग आसता, थंय निर्शेवणी केन्ना नासता. आणि म्हणून नकळत आज ह्या व्यासपीठाचेर तो शुभ्र रंग फाकून उरला. आणि म्हणून शुभ्र विचारांचो मनीसूत गोंय सरकारान तुमचे स्वागत करपा खातीर निवडिल्लो. देव बरें करूं. सुभाषजी शिरोडकर, तुमच्या शुभ्र उतरां खातीर. संकल्प से सिद्धी दिमागदार सुवाळ्यांत आमी तुमी सगळेच दिमागदार जाल्ले आसात आणि त्या खातीरूच परत एकदा एक चैतन्य स्फूर्तिवंत अशें प्रसन्न चित्त येवकाराच्या उलोवपा खातीर जलस्रोत मंत्री मानादीक सुभाष भाऊ शिरोडकार हांकां आमी दिनवासतात. आनी आतां गोवन बास्कीट दिवन मान्यवरांचें आमी स्वागत करतात. तुमकां खबर आसा की गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान खास करून गोंयच्या बायोडायवर्सिटी क्षेत्रांतल्यान निर्मणी केल्ले हे खास जी गोवन बास्केट्स आसा ती आमी सगळ्यांक प्रदान करुया. सगळ्यात पयलीं गोंय राज्याचे भौमानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां गोवन बास्केट प्रदान करून तांच्या ह्या समयाचेर आमी स्वागत करतात. जैव विविधतायेचे संवर्धन आणि उदरनिर्वाहाची सांगड घालपी गोवन बास्केट. यानंतर ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी श्रीपाद भाऊ नाईक. त्यानंतर खासदार महोदय राज्यसभा सदानंदजी तानवडे, तसेच सभापती महोदय रमेशजी तवडकर, गोवा राज्याचे शेतकी मंत्री रविबाब नाईक, जलस्रोत मंत्री सुभाषजी शिरोडकर, पर्यटन मंत्री रोहनजी खवटे, कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदजी गावडे, महसूल मंत्री श्रीमान अतानासियो उर्फ बाबूश मोन्सेरात, तसेच माननीय मंत्री मिनिस्टर ऑफ फिशरीज निळकंठजी हळणकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाषबाब फळदेसाई, उपसभापती महोदय जोशुआ डिसूजा, नगराध्यक्ष पोंडा नगरपालिका आनंदबाब नाईक आणि मुख्य सचिव गोय सरकार डॉक्टर वी कंदवेलू IAS. गोवन बास्केटाची एक खाशेलेपण म्हळ्यार रानांतल्या उत्पादना खातीर रानांचो आस्पाव करून रानांत वचपा खातीर एक आवाहन केलां. गोवन ब्रँड उत्पादन अप्रत्यक्षपणान आमकां मिशनाचे एक भाग करता. एक प्रेरणा आनी आदार मेळिल्ल्या खातीर आमी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांचे उपकार मानतात. ह्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेत गोंयच्या परंपरेचो आस्पाव आसा. रान, शेत, घरगुती हातभार आनी उत्पादनांची बाजारपेठ आनी मागीर विक्री. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरान सगळ्या मानिस्तांचे परत एकदा स्वागत करूया. तर विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, संकल्प से सिद्धी हो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम मोदी सरकारांच्या आणि गोंय सरकाराच्या एकवटान जो विकास गोंयांत जाला तो उत्सव मनोवपाक आमी सगळे जाण हांगा आसा. ताच्या निमतान ही दृकश्राव्य माध्यमांतल्यान ऑडिओ विज्युअल क्लिप पळोवया आणि संकल्प से सिद्धी हो उत्सव साजरो करूया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारान आज भारत पुराय जगातली चवथी इकॉनॉमी म्हूण गाजता. 2014तल्यान आज मेरेन कितलेशेच धाडसी
आणि क्रांतिकारी निर्णय घेऊन मोदी सरकारान भारताक एक आत्मनिर्भर देश आणि विश्वगुरू जावपाच्या मार्गार फुडें व्हेला. गोंयांतल्यान शंखनाद जाल्ल्या ह्या राजकीय लढ्याच्या पहिल्या पर्वाची सुरवात 26 मे 2014 झाली. मागीर दुसरें आणि आता तिसरें पर्व मोदी 3.0. गोंयांक सदांच आपले यादीन दवरपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक दर एक वेळा वेगवेगळ्यो भेटी दिल्यो. आज केंद्र आणि गोंयान दोतोर प्रमोद सावंताच्या डबल इंजिन सरकारान गोंयचो कायापालट केला. मांडवी वेलो तिसरो पूल अटल सेतू जो आज एक टुरिस्ट आकर्षणूय जाला. उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयांक जोडपी जुवारी न्हंयेवेलो देशांतलो दुसरो सगळ्यात व्हडलो केबल स्टेट 8 लेनाचो पूल. काणकोणचो मनोहर पर्रीकर बायपास आणि ताचेर आशिल्ले माशें तळपण गालजीबाग अशे 3 पूल. लोटले आणि वेर्णाक जोडपी 3.84 किलोमिटरांचो मिसिंग लिंक बायपास. मडगांवाक ट्रॅफिक कंजेशन मुक्त करपी सुमार 11 किलोमिटरांचो वेस्टर्न बायपास. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो मोपाचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि तेका NH66 जोडपी मोपा लिंक रोड. आज गोंयांत राष्ट्रीय पातळीची शैक्षणिक संस्था जाल्यात जातून गोंयकारांक खासा आरक्षण. कुंकळच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी NITत गोंयकारांक 40% आरक्षण. पेडण्या धारगळचें ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदात 50% आरक्षण. सांकवाळच्या इंडियन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लीगल एज्युकेशन आणि रिसर्च हांगा 20% आरक्षण. त्या भायर फर्मागुडीवेले इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी IIT कॅम्पस. कुर्टी फोंड्याची नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी. समाज कल्याणाच्यो कितल्योशोच स्किमी. शेतकार, नुस्तेकार आणि दूधकारां खातीर कृषी कार्ड. कामगारां खातीर श्रम कार्ड. आता दिव्यांगा खातीर सरकारान GMCन सुरू केला प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र. वैजकी मळार गोंय आज खंयच फाटी ना. GMC उपरांत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा येवजणे खाला उबारिल्लें 11 सुपर स्पेशालिटी आशिल्लें बांबोळेचें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. स्पायरल रिहॅब सेंटर. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण तर सुरू आसाच, त्या भायर आयुष्यमान भारत येवजणेचोय गोंयकार लाव घेता. ट्रायबल वेलफेअर आणि सोशल वेलफेअर खात्या वरवीं अनुसूचित जाती जमाती आणि मागास वर्गीयांक आदार दिवंक सरकार खुबश्यो येवजणी राबयता. त्या भायर खासा वानरमारी जमाती खातीर सुरू आसा PM जनमन येवजण. विकास और विरासत संकल्पने खाला गोंयांक फुडें व्हरतना आगवा जेलीचें म्युझियमाच्या रुपान नूतनीकरण. दोनापावलच्या जेटीचें नूतनीकरण. सप्तकोटेश्वर देवळाचें नूतनीकरण आणि अशे कितलेशेच प्रकल्प. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या टेरा फ्लॅगशिप प्रोग्रामांतल्यान कितल्याच प्रोग्रामांत आज गोंयान यश गाठलां. जल जीवन मिशना खाला हर घर नल से जल. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री सन्मान निधी अशी कितलीशींच येसां. प्रधानमंत्री मोदी आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या जोडयेचें डबल इंजिन सरकार उदरगतीचे नवे पावडे घाटीत आसा. जुवारी पुलाचेर जावपी ऑब्झर्वेटरी टावर. फर्मागुडीवेले छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियम. पर्वरेचो टाउन स्क्वेअर. युनिटी मॉल. दाबोळे ते वेर्णाचो फ्लायओव्हर. खोर्ले ते फोंड्यांक जोडपी हायवे. पर्वरे अटल सेतू ते गिरी मेरेनचो सपदरी फ्लायओव्हर. मेक इन इंडिया सारकिल्ल्या कितलेच फुडाकारांक आणि निर्णयांक लागून आयज ऑपरेशन सिंदुरांतल्या देशाच्या डिफेन्स यंत्रणेन जगाक आमची ताक दाखयली. जशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा, स्किल गोवा, फिट गोवा, इन्क्लुझिव्ह गोवा. गोंयांत जावपी ही सगळी उदरगत गवाय दिता डबल इंजिन सरकाराची ताक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या 11 वर्सांच्या नेतृत्वाची आणि खऱ्या अर्थान संकल्प से सिद्धीची. दिस इज द ट्रू पॉवर ऑफ डबल इंजिन सरकार. गोंय सरकार आणि भारत सरकार हांचे नाते भावनीक नाते आसा.
जणू काय आमच्या भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हांकां मनांतल्यान सांगलां आसतलें की यूं तो अकेले ही अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं. आणि खरेंच तांच्या सहकार्यान तांणी गोंयांत जो कायापालट केला तो खरेंच उल्लेखनीय आसा. आणि म्हणून आयज या संकल्प से सिद्धी कार्यक्रमात एक खास बुकलेट सेवा सुशासन गरीब कल्याण 11 years ऑफ डबल इंजिन सरकार इन गोवा हे बुकलेट आज प्रकाशित जाता. विनंती करता भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळ्या मानेस्तांक की तांणी ह्या बुकलेटाचें अनावरण करचें. बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. उजियारे में अंधकार में, कलकहार में बीच धार में, घोर घृणा में पुत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. बोलो भारत माता की वंदे. तर या संकल्प से सिद्धी कार्यक्रमात आता जे खास सँक्शन लेटर्स अलॉटमेंट लेटर्स आसा काय भोवमान आसा त्या कार्यावळीक आमी सुरवात करूया. सगळ्यान पयलीं डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज ज्याच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हाच्या अंतर्गत आमी आता अलॉटमेंट लेटर्स आणि सँक्शन लेटर्स प्रदान करता. ताचे लाभार्थी आसात दिनेश बाब वेळीप बारसे केपें, नंदेश गोविंद वेळीप. सगळ्यांनी माचयेर येवचें, सगळ्यांनी रोखडेच माचयेर येवचें. दिनेश वेळीप बारशे, नंदेश गोविंद वेळीप, रोहिदास नारायण वेळीप, दिलीप चंद्रू गावडे, त्रिनेशा चंद्रकांत नाईक, सुब्रायडू कोसानी, जोसेफ गिल्बर्ट डिसूजा, अल्वितो ब्रुनो त्रिनिदाद, जयेंद्र गणपत मोर्जो आणि साईश जाधव. आणि ही एवी पळयात आणि हे कितें हो हाचो आमी दाखलो घेऊ. आमचे फोटोग्राफ भारत सरकाराच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमामधली एक म्हळ्यार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण, जाचे वरवीं आदिवासी समाजाच्या लोकांचो नुस्तेमारी व्यवसायात सहभाग वाढून तांकां सक्षम करप, आर्थिक मजत, मुळाव्या सुविधांची उदरगत आणि उपजीविकेचे साधन दिवप. ह्या येवजणेखाला धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू करून संधी उपलब्ध केल्या. शाश्वत नुस्ते विक्री पद्धतींक वाव दिवपा खातीर सरकारान ह्या येवजणेखाला मत्स्य वाहिनी येवजण सुरू केल्या. आणि या मत्स्य वाहिनी येवजणी खाला एक खास 3 व्हीलर सगळ्या या आमच्या स लाभार्थींक प्राप्त जाल्या. ताची चावी भौमानाधिक मुखेलमंत्री त्या स लाभार्थ्यांक प्रदान करतात. त्रिनेशा, सुब्रायडू, जोसेफ, अल्वितो, जयेंद्र आणि साई जाधव. बाकीच्या 4 जाणांक 2 व्हीलर्स ऑलरेडी सँक्शन लेटर्स दिल्ली आसा. हे 3 व्हीलर्स लाभार्थी जांकां मत्स्य वाहिनी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्राप्त जाल्या. टाळयांचो गजेर जावनी. पुढे ना felicitation of officers who have played important role in Jal Jeevan Mission JJM. ऑडिओ पळोवच्या पयलीं आमी मानेस्तांक जांचो आज भोवमान जावपाचो आसा तांकां आमी ह्या मंचाचेर आपयतात. निवृत्ती पार्सेकर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, रश्वी शिरोडकर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, विराज पाटील टेक्निकल असिस्टंट, मनोज डी नाईक टेक्निकल असिस्टंट आणि सप्रेश कवळेकर ज्युनियर इंजिनियर. ही येवजण फळादीक करपा खातीर श्रम घेतिल्ले हे अधिकारी ते खातीर प्रमाणपत्र दिवन आयज तांचो भोवमान जाता.
पळोवया एव्ही. जलजीवन मिशन ही भारत सरकाराच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या पिवपाचे उदक आणि नितळसाण विभागाच्या खाला केल्ली केंद्र प्रायोजित येवजण. ही येवजण गोंय राज्यात सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी मिशन मोडाचेर राबयली आणि गोंय हे हर घर जल प्रमाणीत राज्य थारपी देशातले पयले राज्य जालें. हे मिशन यशस्वी करपी पंगडाचो सरकार भोवमान करता. सगळ्या अधिकाऱ्यांचो हो भोवमान प्रमाणपत्र दिवन निवृत्ती पार्सेकर, रश्मी शिरोडकर, विराज पाटील, मनोज डी नाईक आणि सप्रेश कवळेकर. फुडलो भोवमान दिलासा, bringing comfort and dignity to those in need, an initiative of Indian Medical Association, Ponda. Dr. Santosh S. Usgaonkar, Chairman of IMA, Ponda Charitable Trust, मागता तुमचे कडेन मंचाचेर येवचे तुमच्या सांगात्या सयत आनी हो भोवमान गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे तर्फे स्वीकारचो. हो प्रमाणपत्र आनी शाल दिवन हो भोवमान पळोवया एव्ही. अल्झायमर, पार्किन्सन्स ह्या दुयेंसा सयत हेर दीर्घकालीन आणि दुर्बल दुयेंसांनी त्रासलेल्या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर वावर करपी IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टान स्थापन केल्ल्या दिलासान आतां मेरेन सुमार 2663 दुयेंत्यांची कुयदाद घेतल्या. सरकार तांचो भोवमान करता. अल्झायमर, पार्किन्सन, स्ट्रोक, डिमेन्शिया क्रॉनिक आणि डेबिलिटेटिंग डिसिजीस अशा तरेकवार दुयेंसांचो आनी जाणट्यांक जो दुयेंस जाल्ले आसा तांचो एक आधार म्हळ्यार दिलासा. IMA पोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टचे दिलासा 2019 वर्सा सावन सेवा दीत आसात. मागता सगळ्यां कडेन ताळयांनी देव बरें करूं. फुडले भोवमानाक श्री एजिकेल अग्नेलो दा सिल्वा हांकां मानान ह्या मंचाचेर आपयता. फेलिसिटेशन ऑफ चोराव लायन ट्रस्ट फॉर रनिंग उम्मीद सेंटर एट चोराव. This is under Directorate of Social Welfare. उम्मीद येवजणे खाला चोराव लायन्स ट्रस्ट 7 वर्सां पयलीं उम्मीद केंद्र सुरू केल्लें. पळोवया एक एव्ही. समाज कल्याण खात्याची उम्मीद ही येवजण जाणट्यांक तांच्या जाणटेपणांतल्या गरजांची काळजी घेवन तांचे खातीर आशेचे किरण जावपा खातीर राबयल्ली येवजण. सरकाराच्या ह्या येवजणे वरवीं शोराव लायन्स ट्रस्टान फाटल्या 7 वर्सां आदीं चोडणा उम्मीद सेंटर सुरू करून जायत्या जाणां मदीं जगपाची उमेद जागयल्या. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. उम्मीद येवजणे खाला चोराव लायन्स ट्रस्ट 7 वर्सां पयलीं उम्मीद केंद्र सुरू केल्लें. योग प्रशिक्षण तशेंच मन रिजवणेच्यो कार्यावळी हांगा जातात आनी खासा सिनियर सिटिझन्सांचो एक हो आधार, एक उमेद, उम्मीद केंद्र. हाच्या नंतर या सभागृहान घडये तुमकां सकयल बसल्या तांकां दिसला नासत, पूण गॅलरीन ज्यो आमच्यो भगिनी बसल्या तांकां आमी लखपती दिदी अशें म्हणटात. आनी ही लखपती दिदी येवजण जी नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन NRLM हाच्या खाला एम्पावरिंग रुरल विमेन by enabling them to earn annual income of at least 1 lakh rupees per annum for sustainable livelihood activities. आणि म्हणून आज राष्ट्रीय ग्रामीण जीवित उदरगत अभियान अंतर्गत ग्रामीण महिलांचे सशक्तीकरण करपा खातीर ही येवजण ताचो मास्कॉट आज रिवील जाता. आणि म्हणून पळयात पयलीं हो एव्ही आणि मागीर मास्कॉट रिलीज जातलो. तर भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी डिजिटल माध्यमांतल्यान ह्या मास्कॉटाचे रिव्हिलिंग जाता.
तर लखपती दिदी मास्कॉट रिव्हिलिंग सेरेमनी आशिल्ली. याच्या नंतर आमी रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हाच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना हाच्या अंडर आमी 13 क्लस्टर लेवल फेडरेशनाक 3.19 कोटी 3.19 लाख रुपयाचे जे चेक आसा तो प्रदान जाता. हांव विनंती करता पेरणे ब्लॉकाचे सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशन आणि कोजागिरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, डिसोली नंदनवन क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सुरभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, बार्देज हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, मेराकी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तिसवाडी सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन, संस्कृती क्लस्टर लेवल फेडरेशन, पोंडा अस्तुरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, अंत्रुज क्लस्टर लेवल फेडरेशन, धारबांदोडा जननी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, नवी दिशा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, केपें आणि काणकोण जीविका क्लस्टर लेवल फेडरेशन. पळोवया एव्ही. Requesting Honorable CM Sir to present a check of rupees 3 crore 19 lakhs to the chairperson of 13 cluster level federations. तुमकां विनंती आसा की थंयच रावची, अजून काम सोंपूना. हाच्या फुडल्या सुवातीर आनीक 5 रावची हांगाच. सह्याद्री क्लस्टर लेवल फेडरेशन सत्तरी, सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशन मुरगांव, कुटुंब क्लस्टर लेवल फेडरेशन सालसेत, स्पार्क क्लस्टर लेवल फेडरेशन सालसेत आणि सांगेम संगम क्लस्टर लेवल फेडरेशन. या 5 आणि क्लस्टर लेवलांनी फुडें येवचे, कित्याक तुमच्या खातीर रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल CM सर टू प्रेजेंट अ चेक ऑफ 6 crore 43 lakh 54,000 टू चेअरपर्सन ऑफ 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स. पयलींचे 13 आसाच आणि तांच्या सयत हे अन्य 5 जांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाक हो फंड शिवणकाम, अन्न प्रक्रिया, बेकरी व्यवसाय, अळमी पैदास, दूध प्रक्रिया, वर्मी कंपोस्ट, हळद लागवड, पिंक रिक्षा, हस्तकला, केटरिंग, लघु शेती व्यवसाय अशा अनेक व्यवसायातल्यान स्वयंपूर्ण गोय निर्मितीच्या या उपक्रमा अंतर्गत 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशनाक वट्ट 6 कोटी 43 लाख आणि 54,000 रुपयाचे हे खास हो निधी आसा तो भौमानाधिक मुखेलमंत्र्यांनी प्रदान केल्लो आसा. फुडें वतना ग्रामीण समाजांची क्षमता वाडोवपी आनी उदरनिर्वाहाक चालना दिवचे खातीर स्थापन जाता कम्युनिटी मॅनेज ट्रेनिंग सेंटरचे आतां व्हर्च्युअल उक्तावण. मागता CM सरां कडेन की तांणी रिमोट बटन दामून ह्या CMTCचे उक्तावण करचें. एव्ही. मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कम्युनिटी मॅनेज ट्रेनिंग सेंटर जे अस्तुरी मॉडेल क्लस्टर लेवल फेडरेशन दक्षिण जिल्ह्यातल्या शिरोडा वाठारांत तर उत्तर जिल्ह्यात मिराकी मॉडेल क्लस्टर लेवल फेडरेशन बार्देजांत उक्ते करता. कम्युनिटी मॅनेज ट्रेनिंग सेंटर गोंयांत ग्रामीण समाजाक सशक्त करपाक मदत करता. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन स्वप्नां पुराय करपाक गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक प्रशिक्षण दिवन सहकार्य करतात आणि दर एका जिल्ह्यात हे कम्युनिटी मॅनेज ट्रेनिंग सेंटर स्थापन केले आसात. ताळयो दोनी. आणि आता भोवमान. एक अभिमान बायल उद्देजकांचो एक भोवमान स्त्री शक्तीचो. महिला उद्देजकांनी परिश्रम, निष्ठा आणि सातत्य आणि स्वतःच्या हिकमतीचेर आर्थिक परिस्थिती तांची सुदारल्याच, पण उदाहरण म्हणून एक वळख लखपती दिदी आणि स्वयंपूर्ण सखी शासनाच्या येवजणेक तांणी जैतिवंती केल्या. हांव मागता हे भोवमान जांचो जावपाचो आसा बिगर शेतकी उदरनिर्वाह फार्म लायव्हलीहूड मिस रनिया राजेश नाईक, उत्तर गोंय. तांणी मंचाचेर येवचें. रनिया राजेश नाईक. राष्ट्रोळी देवस्थान सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, कोजागिरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापश्यान त्यो कॅन्टीन चलयतात. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणे खाला. आनी सांगपाचें म्हळ्यार 45 लाखाचो तांणी
टर्न ओव्हर केल्लो आसा वर्साचो मिस रानिया नायक. आदर्श उद्योजक आनी वावरा कडेन समर्पण. आज महिला दुर्बळ घटक उरलो ना. ती आज आपलो घराबो सांबाळून स्वताच्या हिमतीर उबी रावपाक सक्षम जाल्या. राष्ट्रोळी देवस्थान सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रानिया राजेश नाईक आज मोठ्या हिमतीन म्हापशा जिल्लो इस्पितळान कॅन्टीन चलयता. DRDAच्या कोजागिरी क्लस्टरा खाला मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा येवजणेच्या आदारान ती आज वर्सुकी सुमार 45 लाखांची येणावळ निर्माण करता. ह्या लखपती दिदीचो सरकारा कडल्यान भोवमान. फुडली लखपती दिदी मिस वेनिसिया वाज जॉर्ज. पळोवया एवी. यशस्वी महिला उद्योजकांचे वळेरेंत आनीक एक नाव म्हळ्यार वेनिसिया वाज जॉर्ज. DRDAच्या उत्तर गोंयचे फायरफ्लाय सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या आदारान मेणवाती आनी जुटाच्या वेगवेगळ्या वस्तींचे उत्पादन घेवन फक्त गोंयांत आनी भारतातूच न्हय जाल्यार MSME वरवीं थायलंड सारकिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांत प्रदर्शन करपी गोंयची एक धूव. वर्सुकी 1 लाखांची येणावळ करपी लखपती दिदीचे एक बरें उदाहरण. सरकारा तर्फे तिचो भोवमान. उत्तर गोंयची फुडली लखपती दिदी शेतकी उदरनिर्वाहांत जिणें योगदान दिल्लें आसा अंकिता गाड. मंचाचेर तुमी येवचे. शेत हो मुखेल व्यवसाय आशिल्ल्या आमच्या देशांत शेती तशेंच संबंधित व्यवसायात बायलो खूप काळासावन दादल्या वांगडा काम करीत आयल्यात. राष्ट्रोळी स्वयंसेवी गटाचे अंकिता गाड पेडणे ब्लॉकांतल्या कोजागिरी क्लस्टरा खाला एक यशस्वी दुधाचो व्यवसाय चलयता. ते आयज वर्सुकी 7 लाखां परस चड येणावळ निर्माण करता. जायत्या गांवगिऱ्या बायला उद्योजकांक अंकितान लखपती दिदी जावन एक बरी देख दिल्या. सरकारा कडल्यान तिचो भोवमान. मुखावेली लखपती दिदी दक्षिण गोंयची नीतल गावडे. पळोवया ही एवी. गांवगिऱ्या वाठारांतली बायल मनीसूय आयज फुडें सरता. DRDAच्या आदारान फोंडेच्या सातेरी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नीतल गावडेन सहारा अस्तुरी CLFच्या खाला आपली भाजी, सुपारी आणि हेर वखदी रोपांच्या लागवडीन आपली मेहनत दाखयल्या. वर्सुकी 7 लाखांचो व्यवसाय करून ती सरकाराच्या लखपती दिदीची एक बरी देख दिता. नीतलाचो सरकार भोवमान करता. एका म्हणतात की 7 पटीन हावेस आणि ऊर्जा या गोंय सरकारान आमच्या भगिनीच्या मनात निर्माण केल्या. पुढे सरूया. आणि आता ग्रुप एंटरप्राइजीस अंडर फार्म लायव्हलीहूड. पयलो ग्रुप आसा माऊली चिली प्रोड्युसर ग्रुप. हो आसा तुमच्या मुखार एवी. येयात माऊली ग्रुप वयर येयात. जेन्ना बायलां आत्मविश्वासान फुडें येतली तेन्नाच ती आर्थीक मळार स्वतंत्र जातली. 2024 10 सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या कांय बायलांनी एकठांय येवन माऊली चिली प्रोड्युसर ग्रुपाची स्थापना केली आणि प्रवास सुरू जालो मिरची पावडर आणि गोवन करी मसाला सारकिल्ल्या मसाल्यांचो. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या 1.5 लाख निधीच्या आदारान 6 म्हयन्यांत तांणी 5.5 लाखांची विक्री केली. बायला सशक्तीकरणाची एक बरी देख म्हळ्यार माऊली चिली प्रोड्युसर ग्रुपांतल्यो ह्यो लखपती दिदी. सरकारा तर्फे तांचो भोवमान. आणि एक सशक्त उदाहरण म्हळ्यार आमी आपयतात ओम साई कृपा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो आमच्या भयणींक. पळोवया एवी. फूड प्रोसेसिंग उद्देग हो बायलां खातीर आत्मनिर्भरतायेचो एक प्रभावी मार्ग जावं येता. फोंडा ब्लॉकांतल्या शिरोडा गांवच्या ओम साई कृपा सेल्फ हेल्प ग्रुपान असोच उपक्रम राबयला. युनिटी विलेज ऑर्गनायझेशन आणि अस्तुरी CLF खाला ती मिठाई तयार करता. केटरिंगाच्यो ऑर्डरी घेतात. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या 7 बायलांचो पंगड लोकनाचात वांटोय घेता. वर्सुकी 6.5 लाख रुपयांची उलाढाल करपी हो गट सामुहीक ग्रामीण उद्योजकतेची शक्त दाखयता. सरकारातर्फे या लखपती दिदीच्या गटाचो भोवमान.
स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन ही उतरां आयज काल आमच्या कानार परत परत आपटत आसात. Now it is the time to felicitate speedily best startup in the state under Startup India initiative. I request Malcolm D'Souza, CTO and co-founder, to be here on the stage. पळोवया ही AV. स्पिंटली हे नाव भारत सरकाराचो मुखेल उपक्रम स्टार्टअप इंडिया खाला लखलखता. 2017 माल्कम डिसुजा आणि रोहिन पारकार हांणी स्थापन केल्ली ही कंपनी वायरलेस क्लाउड आधारित एक्सेस कंट्रोल सोल्युशन्स दिता. फुल्ली वायरलेस एक्सेस कंट्रोल प्लॅटफॉर्म म्हण मान्यताय मेळिल्ली संवसारीक पावंड्या वयली ही गोंयची कंपनी. गोंय सरकारान गोवा स्टार्टअप धोरणा वरवीं तांकां 10 लाख रुपयांची स्टार्टअप सीड फंड येवजण दिल्या. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. आता फुडल्या पावण्यार आमी ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांचे कडेन वचुया, ज्या संस्थेन आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रिब्युशन टू द एडवान्समेंट ऑफ कोस्टल एग्रीकल्चर दिला. रिक्वेस्टिंग respected director ICAR CCARI and his team to please be present on the dais. Let's see this AV about their tremendous work in this field. ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा हांणी गोंयाक दिल्ल्या सेवेक लागून पिकांच्यो 28 सुधारित जाती आनी 6 बागायती पिकांच्यो 11 जाती जारी केल्यात. NBAGR सयत श्वेतकपिला आणि आगोंदा पीक आणि गोयच्या अमृतकाल कृषी धोरणात योगदान, मानकुराद आंबो, खोला मिरची आणि गोयचे काजू आणि हेर शेतकी उत्पादनां खातीर GI टॅग ही तांची कामगिरी. तांच्या ह्या योगदाना खातीर सरकारा वतीन तांचो भोवमान. Requesting Honorable CM sir to felicitate Dr. Praveen Kumar and his team. Dr. Praveen Kumar, Director ICAR CCARI and after this felicitation we request Dr. Praveen Kumar sir and his team to be on the dais please, because we are felicitating ICAR Krishi Vignan Kendra North Goa for their work in the agricultural sector. Requesting Praveen Kumar sir please to be on the dais. ICAR Krishi Vigyan Kendra, let's see the AV. कृषी विज्ञान केंद्र उत्तर गोंय हांगा आधुनिक शेती तंत्रां, सेंद्रिय पद्धती, हवामान अनुकूल शेती, पीक विविधताय, एकात्मिक कीटक व्यवस्थापन, जैव खतांचा वापर, गायनोळ खत आणि उदक व्यवस्थापन हे विशीं प्रशिक्षण कार्यावळींतल्यान दर वर्सा 25,000 शेतकारां मेरेन पावल्यात. 150 शेतकार शास्त्रज्ञ संवाद आयोजित केल्यात. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. ICARच्या सहकार्यान आता आमचे शेतकी भाव जाणी फार्मर्स, डेअरी फार्मर्स, फिश फार्मर्स हांणी इनोवेटिव्ह फार्मिंग प्रॅक्टिसीस वापरून जे जैत मेळयला, जी उपलब्धी केल्या तांच्या खातीर तांचो भोवमान करूया. प्रशस्तीपत्र, सर्टिफिकेट्स प्रदान करून त्यामध्ये आसात खोला काणकोणा चिली कल्टिवेटर्स ग्रुप ऑफ खोला विलेज साऊथ गोवा, श्रीमती सुविधा शंभू जरावकर आणि श्रीमती राधाकृष्णा तलपीकर, ट्रेडिशनल कम्युनिटी फार्मिंग काणकोणा, श्रीमती अनिशा सामंत, विमेन डेअरी एंटरप्रेन्युअर तामोशे पेडणे आणि श्रीमती सिल्विया फर्नांडीस, विमेन फिश फार्मर कुर्तोरीम सालसेत गोवा. पहिली पळोवया AV या भगिनींनी केल्ल्या कार्याचो.
ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटान गोयच्या शेतकारांक तंत्रगिन्यान आणि विज्ञानाच्या फाटभुंयेर लागपी मजत करून तांचे बळगें तशेंच तांचो वेवसाय वाडोवंक फुडाकार घेतला. काणकोणच्या सुविधा शंभू आणि राधाकृष्ण तळपीकार हांच्या खोला काणकोण चिली कल्टिवेटर्स ग्रुपाक ICARाक लागून खोला मिरच्यांचे पीक वाडोवंक मजत जाल्या. पेडणे तांबोशेची अनिशा सामंत ICARच्या मजतीत दिसपट्टे 100 लिटर मायज दुधाची विक्री करता. तशेंच साश्टी कुडतरेच्या सिल्विया फेर्नांडिसाक आपल्या फिशिकल्चराचो आवाठ वाडोवंक ICARची मजत मेळ्ळ्या. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. कितलें उत्तुंग यश. गोवास फर्स्ट फार्मर वरायटी म्हणून 2024 सालाक तांकां सन्मान. त्याच प्रमाण प्लांट जिनोम सेवियर अवॉर्ड 10 लाखांचो खोला काणकोण चिली कल्टिवेटर्स ग्रुप हाका फावो जाला. अनिशा सामंत हांचे सुद्धा कार्य अशेंच सगळ्यांनी कौतुक करपा सारखें. सिल्विया फेर्नांडीस हे सुद्धा आमची भगिनी फिशरीज क्षेत्रांत खूप व्हडलो व्यवसाय करतात. जोरदार टाळयो जावनी ह्या आमच्या तिनूय भगिनी खातीर, चारूय भगिनी खातीर. Now moving ahead, one of the important sector, that is the bank sector. Now is the felicitation for commendable enrollment under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Mudra Yojana, Kisan Credit Card Fisheries and Stand Up India Scheme. I call upon Shri Ashish Malviya, Deputy General Manager, Regional Head, to be here on the stage. Let us witness vibrant AV. खुबशे फावट सरकाराच्यो येवजण्यो गरजू लोकांमेरेन पावना, पूण कांय अश्यो संस्था आसात ज्यो ह्यो येवजण्यो लोकांमेरेन पावयता. युनियन बँक ऑफ इंडियेन प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजणे खाला 2,17,778 लोकांक एक्सिडेंट इन्शुरन्स कव्हरेज दिला. तशेंच प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजणे खाला 85,243 जाणांक लाव मेळ्ळा. PM मुद्रा येवजणेंतल्यान 1276 अकाउंट्स ओपन केल्यात, जांकां 5,651 लाख रुपया सँक्शन जाल्यात. बँकेन 1250 नुस्तेमारांक किसान क्रेडिट कार्डां मेळोवन दिल्यात. सरकारी येवजण्यो गरजू लोकांमेरेन पावयल्ले खातीर सरकार तांचो भोवमान करता. And now is the felicitation of Canara Bank for commendable enrollment under Atal Pension Yojana and PM Swanidhi. I call upon Shri H.K. Gangadhar, General Manager, and Shri Ratikant Dora, AGM, Regional Head, Canara Bank, Goa, to be here on the stage. Let us put hands together to say Canara Bank has enrolled 3,489 individuals under Atal Pension Yojana and has opened 633 accounts and has sanctioned rupees 19.4 lakh. Poloya AV. सरकाराच्या येवजणेंतल्यान एखाद्याक आर्थिक मजत जाता म्हणून त्यो योग्य मनशामेरेन पावप गरजेचें. कॅनरा बँकेन 3,489 लोकांक अटल पेन्शन येवजणेचो लाव मेळोवन दिला. PM स्वनिधीच्या माध्यमांतल्यान कॅनरा बँकेन 49 नवी खातीं उक्ती केल्यात, जातूंतल्यान 19.4 लाख रुपया सँक्शन जाल्यात. सरकार तांचो भोवमान करता. आम्ही मुखार वचूया.
आणि आता PM स्वनिधी लाभार्थ्यांचो भोवमान आम्ही नाव घेतात प्रिया अरविंद नाईक आणि कृतिका गणाचारी माचेर येवचे. PM स्वनिधी स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स आणि सुरू केली PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी. रस्त्यार भोवून माल विकपी तांकां एक व्हडलो आधार. हे रीण 10,000, 20,000 आणि 50,000 अशा 3 वाट्यांनी विभागलां आणि वेळार जर फारीक केलें जाल्यार इंट्रस्ट सबसिडी 7% वर्सा प्रमाण लाभार्थ्यांच्या बँक अकाउंटांत येतात. प्रिया अरविंद नाईक आणि कृतिका गणाचारी ह्यो लाभार्थी ह्या येवजणेच्यो. Now it is the felicitation of State Bank of India for commendable enrollment under Kisan Credit Card, Crop and Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme, PMFME scheme. पळोवया ही एवी. श्री कार्लोस रॉड्रिग्स, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. ताळयांनी तांकां येवकार. पळोवया ही एवी. स्टेट बँक ऑफ इंडिया हे बँके कडेन बऱ्याचशा लोकांचो पिळग्या पिळग्या सावन संबंध आसा. हे बँकेन किसान क्रेडिट कार्ड ह्या येवजणेंतल्यान 700 शेतकाऱ्यांक 24.16 कोटींचे क्रॉप लोन दिला. प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड एंटरप्राइसेस येवजणे खाला SBI 36 जाणांक 3.92 कोटी रुपया सँक्शन केल्यात. तांचो सरकारा वतीन हो भोवमान. श्री कार्लोस रॉड्रिगीस, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया. फुडें वचूया. नाबार्ड, नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट हांचें जे योगदान आसा गोंयच्या शेतकी आणि ग्रामीण विकासात ताच्या बद्दल नाबार्डचो हो सन्मान तो स्वीकारपाक संदीप बाब धरकर, श्री संदीप धरकर, जनरल मॅनेजर, ऑफिसर इन चार्ज, नाबार्ड गोवा रिजनल ऑफिस. NABARD Goa Regional Office has played a pivotal role in transforming rural Goa by supporting agriculture and rural development in the state of Goa through RIDF, Rural Infrastructure Development Fund, Long-Term Irrigation Fund, LTIF, and Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, FAIDF, through various schemes like watershed development, farm sector pilot projects to ICAR, CCARI, promotion of farmer producer companies under CSA scheme, institutional development and cooperative development. We felicitate NABARD. Next, felicitation of Primary Agricultural Cooperative Societies, PACS, PACS. Number of awardees are 3. Pedne Taluka Farmers Service Cooperative Society, requesting Pedne Taluka Farmers Service Cooperative Society officials to please come up the dais. Here is the AV of their commendable work in this sector. Felicitation of PACS, Primary Agricultural Cooperative Societies. Let's see the AV for Pedne Taluka Farmers Service Cooperative Society. पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्थेन 13,752 वांगड्या सहित कृषी कर्ज, बँकिंग आणि सुपरमार्केट अशा व्यवसायातल्यान 73.30 लाखांचो फायदो केला. सुर्ला कोठंबी VKSS सोसायटी लिमिटेडान 1,736 वांगड्यांसहित कापड दुकान, सुपरमार्केट, रेशनिंग आणि बँकिंग काउंटर अशा व्यवसायातल्यान 28.99 लाखांचो फायदो केला. मुळगाव शिरगाव VKSS सोसायटी लिमिटेडाक तांणी केल्ल्या डिजिटल एडप्टेशनाक वाउचर अपडेट करप आणि तांचे वाउचर रेकॉर्ड इफेक्ट सॉफ्टवेअर स्वता जावन जतनायेन अपडेट करप हे खातीर मान्यताय दिल्या. सोसायटीन 30 लाखांचे प्रॉफिट केला. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. तर ह्यो 3 पॅक्स त्याच्यापैकी पयल्यो पेडणे तालुका फार्मर्स सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांचो पयलीं भोवमान जाता. त्यानंतर सुर्ला कोठंबी VKSS सोसायटी लिमिटेड हांणी मुखार येवचे आणि ताच्या नंतर
ह्या तिनूय सोसायटींचो आमी कंबायंड एवी पळयलोच. ह्या तिनूय सोसायटींनी जे कार्य केलां ते खरेंच तोखणाय करपा सारखें. पयले पेडणे तालुका फार्मर्स सर्वीस कोऑपरेटीव सोसायटी, हाच्या नंतर सुर्ल कोठंबी VKSS सोसायटी हाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुखार येवचे. आणि त्याच्यानंतर मुळगाव, शिरगाव VKSS सोसायटी मुळगाव आणि तयार रावचे. ह्याच्यानंतर मुळगाव, शिरगाव VKSS सोसायटी लिमिटेड. आणि यानंतर डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर या खात्याअंतर्गत फेलिसिटेशन ऑफ अचीवर फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन FPOs. नंबर ऑफ अवॉर्डीज 2 अवॉर्डीज आसा. श्री विश्वंभर गावस, चेअरमॅन बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, आणि श्री प्रेमानंद भामरे, चेअरमॅन डायरेक्टर टिसवाडी तालुका फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड. दोगूय मानेस्तांक विनंती आसा की तांणी माचयेर येवचे आणि तांच्या कार्याबद्दल पळोवया ही एवी. खंयचीच जमीन पडीक उरची न्ही. दर एका शेतकाराची पावलां शेतावटेन वचची, पीक लावचे आणि उत्पादन वाडोवन शेती क्षेत्र परजळीत जावन दर एका शेतकाराक ताणे पिकयल्ल्या कणान कणाचे योग्य मोल मेळचे हीच मोख दवरून शेतकी खात्या खाला कितलेशेच फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स वावुरता. अशेच 2 FPO म्हळ्यार बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड आणि तिसवाडी तालुका फार्मर्स कंपनी लिमिटेड व्हडा दबाजान वावर करता. तांच्या ह्या मोलादीक कार्याचो सरकार भोवमान करता. तांकां परबीं ताळयांचो गजर जावनी परत एकदा. हाच्या नंतर डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर हांणी तांचे डायरेक्टर संदीप बाब फळदेसाय हांणी गोवा स्टेट अमृतकाल पॉलिसी 2025 फ्रेम करपा खातीर जे कश्ट घेतल्या ताच्या खातीर आनी तांच्या कार्या खातीर तांचो भोवमान पळयात. हाच्या नंतर आमी डायरेक्टरेट ऑफ ॲग्रिकल्चर आणि तांचे डायरेक्टर श्रीमान संदीप बाब फळदेसाय हांचे कौतुक करूया, पळोवया तांच्या कार्याचो हो एवी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या आदारान शेतकी क्षेत्रात नवे आविष्कार घडोवन गोंयच्या शेतकारांमदीं उमेद वाडोवपाक शेतकी संचालक संदीप फळदेसायान बरो वावर केला. गोवा स्टेट अमृतकाल पॉलिसी 2025 निश्चित करपात तांचो भोव मोलाचो वांटो. नॅचरल फार्मिंग आणि कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर केल्ल्या त्यांच्या वावराचो सरकार भोवमान करता. तर भोवमानाधिक मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी संदीप बाब फळदेसाय हांचो हो भोवमान. आणि आता हे सभाघर आणि सभाघरांत भायर आशिल्ले सगळे नागरीक एकूच ताळयांचो गजर जातलो, कित्याक हाज्या पयलीं असो इतिहासांत तशी नोंद जाल्ली ना. आमच्या पुर्वजांनी रानांत रावन जिवीत सारलें, तुमचीय बीन जीण गेल्या, पूण सनद आयज गोंय सरकार मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत तुमच्या हातान दिता. सरकारांच्या येवजणेचो लाव तुमकां मेळपाचो आसा. पळोवया एक एवी. वन हक्क कायदो 2006 हो एक फायदेशीर कायदो आसा जो आदिवासींच्या जमनीचे मालकी हक्क दिता, जाका लागून तांकां वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवंक मेळटा.
उत्तर गोंयांतल्या 90 लावार्थ्यांक आणि दक्षिण गोंयांतल्या 46 लावार्थ्यांक वन हक्क कायदो 2006 खाला सरकार सनदांचे वाटप करता. सनद अंडर फॉरेस्ट राईट ऍक्ट 2006 उत्तर गोंयचे 90 आणि दक्षिण गोंयचे 46 म्हणून 136 नागरिकांक आयज हे सनद फावो जाता. उत्तर गोंयचे 90 नागरीक हांगा ह्या मंचाचेर येता. सगळ्यां कडेन मागता एक ताळयांच्या गजरांत आमकां तुमकां गोंय सरकाराक भारत सरकाराक एक प्रचंड अशी ताळी जावची. संकल्प से सिद्धी खऱ्यांनीच जैतिवंत जाता. रमेश आपा गावस, लाडू पुनोगांवकर, पांडुरंग यशवंत माजिक, गोविंद नारायण गावस, आपा कृष्णा गावस, कृष्णा आपा गावस, विष्णू गोविंद गावस, मधुरामा गावस, नारायण भावे, शेवंती शांबा गांवकर, सरस्वती वि धुरी इंडिव्हिज्युअल, नारायण अर्जुन गावस, कोंडो जानू यमकर, श्री महादेव यसो गावस, अच्युत महादेव गावस, संदीप तुकाराम गावस, महादेव विश्राम गावस, नारायण विश्राम गावस, नारायण विष्णू गावस, श्री श्याम सदा सांगोडकर, रघुनाथ गावकर, शिवनाथ गावडे, विठ्ठल यसो गावकर, नामदेव शिवा गावस, कृष्णो विठो खोत, उमाळो तातू गावडे, श्री लैराई देवी धोंड मंडप, गोमती सुक्तारो गावडे, नामदेव मोर्तो, गोविंद मोर्तो नानशीकर, गणेश शांबा गांवकर, श्री महादेव शांबा गांवकर, महादू गांवकर, रामा शिवा वजरेकर, पांडुरंग आत्माराम बर्वे, लक्ष्मण महादू गांवकर, दत्ताराम पार्सेकर, पांडुरंग पार्सेकर आणि रामा पर्येकर सगळ्यांनी. आणि आता दक्षिण गोंयचे उरिल्ले 46 आम्ही नावा घेतात. दत्ताराम महादेव पार्सेकर, पांडुरंग पार्सेकर, रामा पर्येकर. त्याच्यानंतर श्रीकांत होणकर, पांडुरंग बर्वे, विष्णू गावस, विठ्ठल भिवा गावस, कृष्णा लक्ष्मण गावस, गणेश लक्ष्मण गावस, आपा कृष्णा गावस, वासुदेव शंकर कोडाळकर, गणपत शंकर कोडाळकर, मनोहर शंकर कोडाळकर, वासुदेव शंकर कोडाळकर, मधुरामा गावस, विष्णू गोविंद गावस, बाबलो नारायण गावस, विश्वनाथ एन गावस, धर्मा नारायण गावकर, पांडुरंग मोडसो गावडे, वासुदेव शंकर कोडाळकर, गणेश पांडुरंग गावस, बाबलो नारायण गावस, मोहन गोविंद गावस, मधुरामा गावस, गोविंद नारायण गावस, आपा कृष्णा गावस, कृष्णा लक्ष्मण गावस. एकूण 45 सनद दितात. नॉर्थ गोंयान हो आनीक 45 सनद आमी प्रेजेंट करता. सगळ्यांचे देव बरें करूं. दक्षिण गोंय श्री काशी आम्ही सगळ्यांकडे मागता, सगळ्या नागरिकांकडे मागता उपकार करून मंचाचेर येवचे. दक्षिण गोंयचे श्री काशीनाथ नायक, उमेश राजाराम च्यारी आणि श्री महेश राजाराम च्यारी, संगीत महादेव गांवकर आणि अंगीत महादेव गांवकर, आप्पासाहेब धोंडीबा गायकवाड, परसू तलवार, नीलम तोगरी, शैलजा सदानंद खांडेपारकर, रंजिता अतुल चोपडेकर, नयनी नारायण गांवकर, उमेश काशीनाथ वाडीकर, सुमन गोकुळदास वाडीकर, आनंद गणेश गांवकर, योगिता रमाकांत गांवकर, खुशाली गणेश गांवकर, विशांत रंगनाथ खांडेपारकर, गोविंद सोनू गावकर, श्री अशोक नागू गावकर, पंढरीनाथ नारायण गावकर, लीला रोहिदास गावकर, फ्रांसिस्को झेवियर, बाबनी गावकर, मंगलदास गावकर, चंद्रकांत रामानाईक, नारायण दत्ता गावकर, पंढरी कोडलो गावकर, कृष्णा बिकारो गावकर, श्रीराम दत्ता गावकर, फोंडू गोडू गावकर, सुमित्रा सुधाकर गावकर, रत्नाकर बोमो गावकर, बाबू नारायण गावकर, विष्णू बिकारो गावकर, खुशाली नारायण गावकर, राम फटी गावकर, प्रभाकर राम गावकर, फोंडू फटी गावकर, आनंद शंभू गावकर आणि चंद्रकांत जानू गावकर.
आणि हो कार्यक्रम झाल्यानंतर कोणीच वच्चे न्ही, सगळ्या खातीर जेवणाची व्यवस्था केली आसा आणि खास आणि हॉल सोडचो न्ही कोणीच. मागीर सांजचे खास सेल्फ हेल्प ग्रुपांक प्रशिक्षण कार्यक्रमूय आसा. And now it is the honor for Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services. आम्ही मागतात कमलाकांत सावळतारी, प्रेसिडेंट ऑफ गोमंतक गौसेवक महासंघ, ह्या मंचाचेर तुमकां आमी आपयतात. तर यानंतर आम्ही पळोवया डायरेक्टरेट ऑफ ॲनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस हाच्या खाला गोमंतक गौसेवक महासंघ हांणी केल्लें कार्य. कमलाकांत सावळो तारी हांचे 5,500 पेक्षा जास्त ज्यांनी गोसंवर्धन केल्लें आसा ताच्या बद्दल हो एवी नियाळ. श्री कमलाकांत सावळोतारी हे गोंयांतल्या सगळ्यात व्हडल्या गोशाळेचे संस्थापक. शिकेरी गोशाळेत सुमार 5,500 मायज भटकी गोरवां तांणी पाळ्ळ्यात. ह्या गोशाळेत सुमार 110 मायज कामगार काम करतात. तशेंच तांचे कडेन गोरवांच्या दोतोरांचो ताफोय आसा. हे गोशाळेक ICAR कडल्यान जाती संवर्धन पुरस्कार मेळ्ळा. जाल्यार दिल्लीत भारतांतल्या 75 मदल्या सगळ्यात बरी गोशाळा म्हूण ह्या गोशाळेचो गौरवूय जाला. सरकारा वतीन तांचो भोवमान. कमलाकांत तारी हांचो हो भोवमान. फुडलो भोवमान डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस. भोवमान घेतली श्री प्रीतम पाटील आणि श्री अनंत प्रभाकर मळीक. तांच्या कार्याबद्दल पळोवया हो एक एवी. प्रीतम पाटील देशातल्या कांय हातार मेजपाक येवपी शेतकऱ्यांमदलो एक, जाणें गीर जातीचे गायींचो खोलायेन अभ्यास केला. अनंत प्रभाकर मळीकाच्या मेहनत आणि खर परिश्रमाक लागून तो दूध व्यवसायात बरी कामगिरी करपाक पावला. तशेंच इत्सूक तरणाट्यांक वेवसायीक आणि विज्ञानीक पद्धतीन दुधाचो व्यवसाय करपाची संद दिवन ताणें तांची उमेद वाडयल्या. सरकार तांचो भोवमान करता. हाच्यानंतर परत एकदा डायरेक्टरेट ऑफ ॲनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस हाचे डेप्युटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ ॲनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस हांचो सर्टिफिकेट आणि शॉल प्रदान करून भोवमान जाता. डॉक्टर राजेश केणी, जाणी ही हॅज वर्कड इन डेअरी पॉकेट्स ऑफ बिचोलीम अँड सत्तरी तालुका. ड्युरिंग हिज टेन्युअर इन बिचोलीम तालुका he was highest producer in the state. He was instrumental and he has given cooperation to Gaushala at Shikeri. Shri Dr. Rajesh Keni. त्याच्यानंतर परत एकदा डायरेक्टरेट ऑफ ॲनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस फेलिसिटेशन ऑफ डॉक्टर मुरुगन अप्पोपिलाय वेटरनरीरियन. सर्टिफिकेट आणि शॉल तांकां फावो जाता. He is a great social worker. He has been instrumental in making Goa being declared as rabies-free state. Goa model rabies control is now extended to about 20 other countries and 10 Indian states, in which his contribution is being recognized all over the world. Dr. Murugan Appupillai.
हाच्या नंतर आम्ही NSO FOD फेलिसिटेशन ऑफ नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस फील्ड ऑपरेशन डिव्हिजनाचे सिनियर स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर श्रीमान अजित फापे, जांचो भोवमान जाता. He has vast experience in socio-economic surveys, industrial statistics and price surveys, and has also worked alongside state government officials on economic surveys and industrial surveys. Shri Ajit Phape. Moving ahead, we take this privilege to invite on stage Shri E.A.J. Siva Prasad, Senior Accounts Officer, ST-PFMS, Goa. Shri E.A.J. Siva Prasad joined office at PFMS, State Directorate, Goa on 19 May 2022 as a Senior Accounts Officer. During his tenure, the state has achieved 100% data sharing status along with 100% budget, head of account mapping and zero deficit. Now it is the felicitation of Aadhaar enrollment operators from India Post Payments Bank, Indian Post and UTI Infrastructure Technology and Services Limited. We call upon Shri Sherke Krishna Jnanoba, India Post Payments Bank, Shri Pradeep B. Mandrekar, India Post, and Shri Mamta Satyappa Talwar. सगळ्यांक आमी मंचाचेर आपयतात. The Aadhaar card is a unique 12-digit identification number issued by the Unique Identification Authority of India. Aadhaar facilitates direct benefit transfers, reducing fraud in welfare schemes and enables seamless access to financial services, mobile connections and various subsidies. Its portability allows individuals to authenticate their identity anywhere in India. Contribution of these Aadhaar operators, Shri Sherke Krishna Jnanoba, Shri Pradeep Mandrekar and Shri Mamta Satyappa Talwar. It's really commendable for rendering enrollment of Aadhaar services for the general public. प्रमाणपत्र आणि शाल दिवन तांचो खायचो हो भोवमान. Felicitation of Department of Handicraft, Textile and Coir. Felicitation successful beneficiaries from this department, Shri Rajesh Kalangudkar and Umakant Poke are requested to please come up the dais. Let us witness audio-visual clip of their contribution to this sector, Shri Rajesh Kalangudkar and Umakant Poke. राजेश कलंगुटकार हे कॉयर वेपारातले एक फामाद नाव. तांच्या नाल्लापसत तयार केल्ल्या रामलल्लाच्या मूर्तेक नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यांकन विभागान मान्यताय दिल्या. तांणी गोंय आणि भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रदर्शनांनी तांची कलाकृती प्रदर्शित केल्या. उमाकांत पोके हे पंतप्रधान विश्वकर्मा येवजणेचे लावार्थी. 150 वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या कौटुंबिक परंपरा आशिल्ल्या फामाद गणपतीच्या मुर्तेचे मुर्तीकार. सरकार त्यांच्या ह्या कलेचो भोवमान करता. आणि निमणी 2 डिपार्टमेंटां जाणी उल्लेखनीय कार्य केला. हाच्या नंतर आम्ही वचूया डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर सँक्शन लेटर्स फॉर आर्टिस्ट्स अँड स्कॉलर्स. खास सँक्शन लेटर्स आसा अंडर स्कीम ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया फायनान्शियल असिस्टंट फॉर वेटरन आर्टिस्ट अँड स्कॉलर्स. आय कॉल अपॉन हे 5 आर्टिस्ट राघोबा गंगाराम फडते, जयराम अर्जुन परब, सुरेश सहदेव परब, राजेंद्र गंगाराम सावंत, कुशा पांडुरंग गावकर. या सगळ्या मानेस्तांक विनंती आसा की त्यांनी फुडें येवचे.
Art and culture has received 499 applications, of which 133 applications have been selected by expert committee. आणि या येवजणे खाला 70 वर्सांहून चड जांची पिराय आसा तांकां स्पेशलायझेशन इन फील्ड ऑफ म्युझिक, तबला, भजन, ड्रामा या क्षेत्रांत तांचे खास कर्तृत्व आशिल्ल्या कारणान आता केंद्रीय सरकाराच्या मदतीन तांकां जो गोंय सरकाराचे खास जे अनुदान मेळटा त्याच्या सयत 3,500 आनीक अनुदान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान प्राप्त जाता ताची ही सँक्शन लेटर्स. आणि आता निमणे डिपार्टमेंट खूप इम्पॉर्टंट गजाल गोंय सरकारान केल्या आणि ज्या मदीं अंत्योदय तत्व जे आसा ते आमकां ह्या स्किमीच्या दाखल्यांतल्यान दिसता. नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. जी वल्नरेबल ट्रायब आसा तांकां मुख्य धारेन जोडून घेवपाचो जो महत्वपूर्ण यत्न आसा तो गोंय सरकारान यशस्वीपणान केला. म्हणून तर आयज ह्या कम्युनिटींतल्या आमच्या सगळ्या भावांक आनी भयणांक एक सिनियर सिटीजन कार्ड तशेंच DSS सँक्शन कार्ड्स आमी प्रदान करतात. श्री गोविंद राजाराम पवार, सीतारामा निकम, शालन तुकाराम पवार, शिवराम शांताराम निकम तांकां मेन स्ट्रिमींग हाडपा खातीर पयलीं सिनियर सिटीजन कार्ड ह्या 3 जाणांक फावो जाता. गोविंद राजाराम पवार, रामा निकम आणि तुकाराम पवार आणि मागीर DSS सँक्शन लेटर्स ही सगळ्या 6 जाणांक शिवराम शांताराम निकम, पांडू धोंडू पवार, संतोष गोविंद पवार. टाळयांचो गजर जावनी कित्याक गोंय सरकारान खरेंच एक व्हड कार्य ह्या उपक्रमांतल्यान केल्लें आसा. एक संकल्प केल्लो आशिल्लो ताची ही सिद्धी आयज जाल्ली आसा आणि ताची साक्ष तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळटा. ह्या लेट अस सी द AV ऑल्सो. गोंय सरकार सामाजिक न्यायाच्या हेतान वंचित वर्गा खातीर खुबश्यो येवजण्यो राबयता. तातूंतलीच एक म्हळ्यार दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण. जाय ती कागदपत्रां नाशिल्ल्यान इतली वर्सां वानरमारी समाज सामाजिक येवजणे पासून वंचित आशिल्लो. पयलेच खेपेक सामाजिक कल्याण खात्या वरवीं सरकारान दखल घेवन ह्या समाजाक मुखेल प्रवाहात हाडपाचो यत्न केला. तांची फुडली पिळगी सुशिक्षीत जावन फुडें सरची म्हण तांकां स्कॉलरशीप आनी हेर स्किमींचोय आस्पाव केला. तांच्यातले ज्येष्ठ नागरीक आनी दिव्यांगांकूय आदार मेळचो म्हण सरकाराचो हो यत्न. सभाघरांत बशिल्ल्या कांय जाणांचेर टाळयांचें बरेंच कर्ज जालां. तें वन टायम इन्स्टॉलमेंटान फेडुया. जोरदार टाळयो जावनी सगळ्या आमच्या फेलिसिटीज आणि जे लाभार्थी आसा तांच्या खातीर. तर कार्यक्रम थोडो व्हडलो आशिल्लो पूण तितकोच गोंयच्या समृद्धीच्या दृश्टिकोनांतल्यान गरजेचो आशिल्लो. तुम्ही सगळे जाण व्हडा संख्येन हांगा जे उपस्थित आसा तो आनंद व्यक्त करपा खातीर अन टू द लास्ट जो वंचित आसा ताच्या मेरेन पावपाचो गोंय सरकारचो हो हावेस, तो संकल्प आणि त्याची ही पूर्तता फुडें वचपाचें आसा आमकां. आनीक फुडली पावलां मारपाची आसा. हो आनी एक पावणो गोंय सरकारान पुराय केला. आणि म्हणून तुमी सगळे जाण गोंय सरकाराक परबी दिवपाक हांगा उपस्थित आसा. आणि परबी दिवपाक खास करून गोंयचे सुपुत्र ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड न्यू रिन्युएबल एनर्जी श्रीपाद भाऊ नाईक हांगा उपस्थित आसा. चंद्रमेजे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते तू सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो तू अशी उतरां जांकां लागू पडटात. अशें श्रीपाद भाऊ नाईक तुमकां विनंती आसा की ह्या समयाचेर तुमी सगळ्या गोमंतकियांक आपल्यो शुभेच्छा व्यक्त करच्यो.
नमस्कार. संकल्प ते सिद्धी या मोदी सरकाराच्या 11 वर्षांच्या प्रवासाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, माचयेर बशिल्ले सगळे गोंय सरकाराचे माननीय मंत्रीगण, या कार्यक्रमाक उपस्थित सगळे आमदारगण, गोंय राज्याचे माननीय चीफ सेक्रेटरी, फोंड्या राज्याचे फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष, सगळ्या डिपार्टमेंटांचे प्रमुख, अन्य सगळे मान्यवर, पत्रकार मित्र आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित भावांनो आणि भयणींनो, परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मनापासून हार्दिक स्वागत करता. आज बरोच वगत हो कार्यक्रम चलता. शांतपणे तुम्ही हो कार्यक्रम एक घरचोच कार्यक्रम म्हणून पळयतात, ही खूप आनंदाची गोष्ट आसा. संकल्प ते सिद्धी हे कार्यक्रमाचें नांव आसा आनी ताचें प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्ही आज व्यासपीठाचेर पळयलें. समाजाच्या शेवटचो कडीचो मनीस, शेवटच्या पायरेचो मनीस, ताका वयर हाडप, ताका स्वावलंबी करप, हे एक सरकाराचे, केंद्र सरकार तशें राज्य सरकाराचें जें ध्येय आसा तें ध्येय, त्या ध्येयाची सिद्धी ही करप हे सरकारांचें काम आशिल्लें. आनी ते कामाची थोडीशी झलक तुम्ही आज हांगा पळयला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवर तांणी देशा खातीर, समाजा खातीर राबून ह्या देशाक कसो वयर करतले, आत्मनिर्भर कसो करतले, विकसीत कसो करतले, ह्या भावनेन आपआपलें योगदान दिल्लें आसा. आनी तुमचे प्रतिनिधी म्हणून तांचें स्वागत, तांचो सत्कार समारंभ थोडोसो हांगा मध्ये जाल्लो आसा. आनी हे प्रत्यक्ष उदाहरण, आज प्रत्येक गोष्टीक उदाहरणां मागतात, प्रूफ मागतात. भारत पाकिस्तानाची वॉर जाली किंवा वचून पाकिस्तान अटॅक केलो ताजें खंय तरी प्रूफ आमकां दियात. प्रूफ ताची गरज ना. तुम्ही प्रत्यक्ष कशा पद्दतीन तो संकल्प केल्लो आनी तो कसो सिद्धीक वता, आनीकय आमकां फुडें वचपाचें आसा. आनी हें सगळें तुमच्या सगळ्यां खातीर शक्य जाल्लें आसा. गेलीं 11 वर्सां माननीय मोदी सारको एका राज्यांतून मुख्यमंत्री जावन येयलो, प्रायम मिनिस्टर जालो, आनी तांणी खरोखरूच ह्या देशाक विकसीत करपाक लागून ज्यो काही गोष्टी तांणी त्या काळाचेर जाचें चिंतन जाल्लें, ताचें सुभाष भाऊन तुमकां ताचें वर्णन केल्लें आसा की देश तर आमचो इतले वर्सां जालीं, 75 वर्सां 76 वर्सां आमी स्वतंत्र जावन, परंतु अन्य देशा बरोबर आमी ताचे पेक्षा आमी फाटींच उरले. परंतु ह्या देशाकय विकसीत करप म्हणजे तांचो शेवटचो कडीचो मनीस हो स्वावलंबी जावंक जाय, आपल्या पांयाचेर उबो जावंक जाय. ताका ज्यो मूलभूत गरजो ज्यो आसात त्यो गरजो शासनाच्या माध्यमांतून, समाजाच्या माध्यमांतून मेळप, हे राजकारणाचे प्रमुख ध्येय. आनी तेंच ध्येय घेवन आमी सगळे तुमच्या दारांत आयले, तुमचे कडेन आयिल्ले. आनी त्या ध्येयाची, त्या सिद्धी पर्यंत व्हरपाक, त्या सिद्धीची प्राप्ती करपाक थोडोसो प्रयत्न जो जाला तुमी सगळ्यांनी आज पळयल्लो आसा. राजकारण हे समाजाचें काम करपाचें, समाजाचें बरें करपाचें एक साधन आसा. आनी त्या साधनाचो उपयोग करून शेवटच्या लायनीच्या मनशाक, गरीबांतल्या गरीब मनशाक, जो पिडीत आसा हाका वयर काडपाक, हांगसरलो शेतकरी आहा ताका आदार दिवपाक, आनी तरेतरेच्या माध्यमांतून ताका स्वावलंबी करपाचें काम गेलीं 11 वर्सां केंद्र सरकार करता. आनी ताजोच हात घेवन गोंय राज्य पण त्याच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत करता, हाची झलक आमी सगळ्यांनी आज पळयल्ली आसा. हे जें कार्य जें आसा, हें कार्य जेन्ना तो कोण स्वप्न पळयता तोच स्वप्न पूर्ण करता. आमच्या सगळ्यांच्या भाग्यान आमकां मोदी सारको एक प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो, ज्यांनी ह्या देशाक फक्त विकासाच्या बाबतींत न्ही तर मनशाचो आंतरीक विकास सुद्दां, तांच्यो मूलभूत साद्यो गोश्टी आसतल्यो, घर आसतलें, शौचालय आसतलें, ह्या सगळ्या बारीक सारीक गोश्टीचो विचार करून तांणी ती गोश्ट समाजा पर्यंत कशी पावता हे तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आज ती खरोखरूच पूर्ण करून दाखयल्ली आसा. आनीकय आमचो प्रवास फुडें व्हडलो आसा, फुडें वचपाचें फुडें आसा. आनी म्हणूनच मोदीजीन गेल्या 11 वर्सांत जे काही अनुभव आमी सगळ्यांनी अनुभवतात, आमी सगळे पळयतात, ते खरोखरूच हो देश आज फुडें वता.
जगातली एक 5वी आर्थीक सत्ता म्हणून आज आमकां मेळ्ळा. आनीक आमी आज फुडें वतले. आज आमी 4रांचेर पावल्ले आसात आनी एक वर्स 1.5 वर्सान आमी ह्या जगांतली 3री एक आर्थीक सत्ता हाजें एक हें मेळटलें आमकां. आनी हाजें श्रेय जें आसा हो जेन्ना समाजाचें सहकार्य खंयच्याय हातूंतल्यान सरकाराक जेन्ना समाजाचें सहकार्य मेळटा तेन्ना ज्यो गोश्टी जाल्या तुमी वेळोवेळा तुमी सगळ्यांनी राज्यात आसूं केंद्रान आसूं अशा पद्दतीचे सहकार्य केला म्हणून आज हो दीस म्हाका दिसता हे 11 वर्सां आपल्या सेवेची माननीय मोदीजी पूर्ण करूं शकल्यात. आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य ह्या देशाचे नागरीक म्हणून आमचें काही कर्तव्य आसात. आमचो अधिकार आसा पण कर्तव्या नंतरच आमी अधिकार मागूंक शकतात. आनी हाजें एक बरें उदाहरण आज आमकां ह्या देशान देश विकसीत करपाच्या बाबतींत आमी पळोवंक शकतात. हाचे फुडें वचून आनी एक मोठो आमचो सगळ्यांचो संकल्प आसा. आमकां हो देश परत एकदा पूर्ण विकसीत करूं जाय. अजून आमी विकसीत जालो विकसीत देशाच्या श्रेणीक आमी ना. आनी हो विकसीत करपाच्या हातूंतल्यान प्रत्येकाचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तें योगदान आमी जे जाग्यार आसा त्या जाग्या वयल्यान योगदान दिवंक शकता. आज समाजाच्या सकले स्तरा वयल्या मनशाक कशे पद्दतीन जे खंय तरी अडचणीक आसा त्या अडचणीक ताका आपलो आदाराचो हात दिवन ताका आमी वयर काडूंक शकतात. हाचें उदाहरण आमी आज हांगा पळयल्लें आसा. आनी म्हणून म्हाका सगळ्यो गोश्टी कितें म्हजे कडेन जातल्यो अशें ना. परंतु ज्या गांवांत हांव रावता त्या गांवाची उदरगत कशी जातली, ज्या तालुक्यान हांव रावता त्या तालुक्याची उदरगत कशी जातली, ज्या मतदारसंघांत रावता हांव कितें म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन दिवंक शकता, हो जेन्ना प्रत्येक नागरीक देशाचो विचार करता तेन्ना ही उदरगत सोंपी जाता आनी देश विकसीत जावपाच्या वाटेक फुडें वतलो. आमकां 2047 माननीय मोदीजीचें स्वप्न आसा तें मोदीजीचें स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय जाल्यार आमी जेन्ना आमचें कॉन्ट्रिब्युशन खंय तरी आमची थोडीशी एक हाजी आमच्या प्रयत्नाची आहुती जर आमी दितले जाल्यार हें सगळें शक्य आसा. तें शक्य आसा हें गेल्या 11 वर्सां आमकां मोदीजीन आमच्या दोळे समोर ताची चलचित्र आमी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून सगळ्यांक आजच्या ह्या दिसाच्या माध्यमांतून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव माननीय मोदीजीचे आनी देवाचे उपकार आठयता की ह्या देशाक आदार दिवपी ह्या देशाक सगळ्या क्षेत्रांनी विकास करपाक फुडें व्हरपी असो पंतप्रधान आमकां दिलो. आनी त्याच्या आदाराचेर आज आमचें राज्य संपूर्ण देश जो आसा संपूर्ण देशाचें राज्य आहा ती विकसीत जायत वयतात. आमी विकसीत जावप म्हणजे खंय तरी जगांत शांती येवप हो ताचे फाटलो हेतू आसा. आमचो देश पूर्व काळांत ह्या देशाच्या गुरुपदाचेर आशिल्लो आनी हातूंतल्यान ह्या जगांत जेन्ना शांती त्या वेळाचेर शांती आशिल्ली परंतु खंय तरी आमच्या काही चुकांमुळे आमी खंय तरी वेगळ्या हातूंतल्यान पारतंत्र्यान गेले परकीयांनी आमचेर आक्रमण केलें ह्या देशाक बरबाद केलो. परंतु आमी सगळ्यांनी एकत्र जाले जाल्यार परत तें स्थान आमकां आमी मेळूंक शकता. त्या वाटचालीचेर आमी आसात आनी म्हणून 2047 पर्यंत हो जो एक संकल्प आमी घेतले तो संकल्प आमकां फुडें पूर्ण करपाक जायो आनी तें करपाक तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचे सहयोग अपेक्षीत आसा तो तुमी दिवचो अशें मागता. चड वेळ घेनासतना परत एकदां तुमी सगळ्यांनी हें करपाची संदी केंद्र सरकार राज्य सरकाराक दिली आनी तुमच्याच आशिर्वादामुळे हें सगळें प्राप्त जालें. हाजें श्रेय जें आसा तें ह्या पंतप्रधान आसतले मुख्यमंत्री आसतले मंत्री आसतले त्याच बरोबर तितकेंच तुमकांय आसा अशें हांव म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की जय. Honorable Union Minister of State for Power and New Renewable Energy श्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्या उपस्थिती खातीर हांच्या उतरां खातीर आमी तांकां दिनवासतात उपकार मानतात. आनी आतां कांयच वळख नाका कसलीच भुमिका नाका सरळ आनी प्रामाणीक उतरांनी आमी इतलेंच म्हणुया गोंय सरकार आनी त्याच प्रमाण केंद्र सरकाराक एक वळख एक ताकदीची वळख एक यशस्वी वळख गतिमान आनी उर्जापूर्ण जबरदस्त अशी ताकद आनी केंद्रीय नेतृत्वा खाला आमचें गोंय समावेशक विकासाचे साक्षीदार जायत आसात. हांव मागता सगळ्यां कडेन एक ताळी मारून एका ताळयेच्या गजरांत आमी येवकारुया गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्या उतरां खातीर. नमस्कार. 11 वर्सां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां पुराय जाता. संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यक्रमा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. ताच्या खातीर सगळ्यात पयली हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें अभिनंदन करता. नेटान ताळयो वाजून तांचें अभिनंदन जावचें. इतकेंच न्ही हो आवाज मोदीजी पर्यंत पावपाक जाय म्हणून म्हाज्या बरोबर सुरवातीकूच सगळ्या जाणांनी दोनी हात करून भारत मातेचो जयघोश करचो. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो.
खूप खूप धन्यवाद. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक खास करून तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. व्यासपीठार आसात केंद्रीय मंत्री आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ नाईक. व्यासपीठाचेर आसात आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक. तेज्या उपरांत तांच्यांनी हांगासर स्वागत केलें ते WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, मागीर राज्याचे सभापती श्री रमेश तवडकर, मंत्री बाब रोहन खंवटे, खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, त्याच बरोबर मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, मंत्री बाब आतानुशेव मोन्सेरात, मंत्री बाब निळकंठ हळणकर. आमचे बरोबर आसात आमच्या राज्याचे CS निळकंठ हळणकर, चेअरपर्सन बाब आनंद नाईक. म्हणजे समोर उपस्थित आशिल्ले माझे भौमानीक सगळे आमदार मित्र आणि तशेंच विशेष करून देवियार आनी डिलायला लोबो ह्योय उपस्थितामध्ये आसात. आमचे पुराय गोंयभरच्यान हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, विशेष करून जे सरकारी अधिकारी, केंद्र सरकारचे अधिकारी हांगासर आसात, तांकां सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां येवकार दिता. याद करात ते दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं ह्या उतरांनी माननीय मोदीजीचो टर्नओवर सुरवात जाल्लो. अच्छे दिन आने वाले हैं हांव प्राउडली सांगूंक शकता की अच्छे दिन आये हैं हें हांव ठामपणे सांगपाक शकता. आनी हें ठामपणे सांगता आसतना माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या टेन्युअरांतल्यान 11 वर्सां पुराय जाता आसतना 11 × 3 33 आयज आमी तुमच्या समोर दवरलेल्यो 33 कार्यक्रम हांव मुद्दामून सांगता काडून पळयात. ही झलक आशिल्ली माननीय मोदीजीच्या टेन्युअरांतली ते 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. आमी कार्यक्रम तुमी मुद्दामून पळयला आसतलो. खंयचोच कार्यक्रम आमकां खूब व्हड आमी मोठें कितें तरी केलें अशें न करता आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर केलें. आमी जेच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूंक नाशिल्लो त्याच्या पर्यंत आमचें सरकार पावलें हें दाखोवपा खातीर. हांव हें सगळें सांगता आसतना मुद्दामून सांगतलो की बऱ्याचशा जाणांची डबल इंजिनची सरकार आशिल्ली. तेंच्यांनी केन्ना डबल इंजीन म्हणूंक ना, कारण तेंच्या डबल इंजिनान कांयच करूंच ना. तेंच्यांनी केन्ना अंत्योदय म्हणूंक ना, सर्वोदय म्हणूंक ना. तांच्यांनी केन्नाच अंत्योदय आनी सर्वोदया खातीर कामूय करूंक ना. तांच्यांनी स्वहिता खातीरच काम केलें. म्हणून आमचें सरकार हें अंत्योदय, सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता. माननीय मोदीजी सगळ्यात पयलीं अभियान जर खंयचें सुरवात केलें आसतलें जाल्यार तें क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान. हांव म्हज्या भाशणांतल्यान आनी माननीय मोदीजी आपल्या भाशणांतल्यान क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया हें मिशन मुद्दामून सांगता. आनी हें सगळें करता आसतना क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें. आज स्वच्छ भारतांतल्यान स्वस्थ भारत निर्माण करपा खातीर आमचें सरकार हें सातत्यात वावुरता. आनी म्हणून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडांतलें आज स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान हें सुरू आसा. आनी त्याच बरोबर ताका जोडून स्वस्थ भारत अभियान म्हणजे फिट इंडिया मुवमेंट आमी योगा डे जो मनयता, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो फिट जावचो, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो स्वस्थ जावचो, सुरक्षीत जावचो, हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी काम करता. म्हणून हांव म्हटलां की हांव सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान परत एकदां वयचो ना. प्रत्येक कार्यक्रम हो युनीक कार्यक्रम आयचो आशिल्लो, ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हो कार्यक्रम फक्त हांगासर इतक्याच खातीर केल्लो. अजुनूय काही बेनिफिशरीज आसतले जे लेफ्ट आउट जाले आसतले, तांच्या पर्यंत आमी पावचे, तांच्या पर्यंत खंय तरी अवेरनेस जावचो. सरकार आपल्या परीत पुराय अवेरनेस करीत आसता. पण ह्या 15 लाखाच्या ह्या जनतेक, गोंयच्याच हांव उलयतां, किंवा पुराय देशाच्या 140 कोटीच्या जनतेक सरकाराची ही योजना आसा ही समजची आनी त्या योजनेचो फायदो तांच्यांनी घेवचो म्हणून ही योजना आज हांगासर आशिल्ले. आमच्या सरकारात तुम्ही जर पळयलो आसतलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 खातीर कामां करता. हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आज चड उलयना, कारण आमच्या एकाच व्हिडिओंतल्यान तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयलां पेडण्या पासून काणकोण जावपी नॅशनल हायवे आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून तो मनोहर बायपास काणकोणचो आमी जो केला हो तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयला. आग्वादचो जेल म्युझियम ते तुम्ही आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे सगळ्या जाणांनी नुसतें पळोवंक ना, जर तेचो आमी फायदो सगळे जाण घेता. पूण आतां हांव उलयताना की ह्या हॉलांत बसलेलो प्रत्येक मनीस ह्या सरकाराचो बेनिफिशरीज आसा. खंय ना खंय तरी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक जाणांनी त्या गोश्टीचो बेनिफीट घेतला. म्हणून आमच्या सरकारात बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 11 वर्सांक गोंयकारांक दिवपाक शकलें हें आमी ताट मानेन म्हजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सांगता की हय गोंयाक जर कोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला. ताज्या पलीकडे आतां पर्यंत कोणीच दिवंक नाशिल्लें. आमकां सांगता आसतना अभिमान आसा, आमी सांगता आसतना
आमी जर काम करता आसत जाल्यार लोकां खातीर काम करता. आमी काम करता आसत जाल्यार देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान काम करता. आमकां देश प्रथम, राज्य प्रथम, मागीर पार्टी आनी मागीर आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी काम करीत आयिल्ले आसा. ताकाच लागून आमी आयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तुमकां सगळ्या जाणांक खूब बऱ्या पद्दतीन दाखयलें. रिलीज केल्ली सेवा सुशासन गरीब कल्याणची डबल इंजिनचे सरकारचे बुकलेट्स, तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो योजना आमी तुमच्या मुखार दवरल्या. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जाण पळयताले. त्या उपरांत हांवें टच करता आसतना मुद्दामून म्हटलां मत्स्य उद्योग ह्याच्या अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्षा दिवप. आमचे जे भाव हांगासर आयल्या ताच्या खातीर आमी ती मत्स्य योजनेची खूब बऱ्या पद्दतीची स्कीम ही इम्प्लिमेंट केली. आजुनूय आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसल्यो. म्हाका खूब बरें दिसलें. काही भयणी हांगासर येवन तेंच्यांनी आपली की हातांत घेतली आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन हें तांच्याय मात्र जाता. आमी सांगता आसतना 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम माननीय मोदीजीच्या हाजेर उलयता की हय गोंय राज्य 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामा पैकी आमी 13 प्रोग्रामा पैकी 80% प्रोग्राम 100% इम्प्लिमेंट करपी गोंय राज्य हे पयले ठरले. हे मोठ्या अभिमानान आमी लोकांक सातत्यान सांगता. हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन म्हणजे इंजिनियर्स ज्यांच्यानी रात आनी दीस काम केले त्या इंजिनियरांचे हांव अभिनंदन करता की सगळ्या लोकांच्या घराघरापर्यंत नळ पावोवपाक सातत्यान तांच्यांनी काम केलें. आज तांचें फेलिसिटेशन हांगासर जालें. इतकेंच न्ही, हर घर शौचालय आसतलें, हर घर बिजली आसतलें, हर ग्राम सडक आसतलें, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. ही प्रत्येक योजना माननीय मोदीजीचो ध्येय आसा की प्रत्येका पर्यंत पावोवचें. म्हजे सहित म्हज्या मंत्रिमंडळांतले सगळे वांगडी म्हजे आमदार हे सातत्यान ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक म्हणून तर टोकन म्हणून जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत तांच्यांनी आमी तांचें फेलिसिटेशन करपाचें काम आमी केलें. दिलासा हे सेंटर बऱ्याच जाणांक दिलासा मीन्स पॅलेटिव्ह केअर ज्यांची ट्रिटमेंट कोणूच घेना. घडये कदाचित सरकारूय बी ती घेवपाक शकनाशिल्ले, कमी पडटाले. त्या जागेर दिलासाक सपोर्ट आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी केलो आनी ते दिलासा बऱ्यांतले बरे आमचे डॉक्टर उजगांवकर आनी तेची पुराय फोंड्यांतली लायन्स क्लबाची टीम IMAची टीम चलयता. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांचें फेलिसिटेशन केलें इतक्याच खातीर केलें आजुनूय लोकांनी फुडें येवचें आनी दिलासा सारकें सेंटर चलोवचें जेणे करून अशा ट्रिटमेंटा पासून कोणूच वंचीत उरचो न्ही. तांकांय बी सरकारान तेंको दिल्लो आसा, तांकांय बी सरकारान सपोर्ट केल्लो आसा. आमी हे सगळें सांगता आसतना शेरावच्या रोटरी क्लबाच्या वतीन, लायन्स क्लबाच्या वतीन ते चलोवपी उमेद सेंटर हे कित्याक दाखयलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन आमी जाणट्या खातीरय काम करता. हय, प्रोविजन एरियाची आमची सेंटर चलता, बट तरी सुद्दां गांवांतल्यान जाणटे रावपी हांकां म्हणजे जिवनाची आनीक उमेद क्रिएट जावची, त्यांच्या जिवनात परत परत उमेद क्रिएट जावची म्हणून उमेद सेंटर जे सरकाराच्या सोशल वेलफेअराच्या मार्फत चलयता. हांगासर आयिल्लो बाब आग्नेल मिस्टर आनी मिसीस तांचें फेलिसिटेशन केलें. लोकांक कळपाक जाय ही एक सरकारची येवजण आसा. त्या येवजणे खाला आमी वेगवेगळ्यो येवजण्यो सातत्यान लाभय दिल्ले आसा. लखपती दिदी आमी फक्त उलयना, आमी टार्गेट दवरला 17,000 महिला भगिनीक आमचे लखपती दिदी करपाच्यो. तुमच्या मुखार आयिल्ल्यो लखपती दिदी आशिल्ल्यो. तांच्यांनी 1 लाख रुपया टर्न ओवर करूंक ना, 1 लाख रुपया आपलो स्वताचो इन्कम केला म्हणून तेंचें फेलिसिटेशन आशिल्लें. आनी म्हाका तर खात्री आसा येता त्या काळात आमचो टार्गेट जो आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी काम करता 17,000 आमच्यो भयणी ह्यो लखपती दिदी जातल्यो. गोंयांत ही पावर आसा, नारी शक्तीच्या मध्ये ही ताकद आसा त्यो लखपती दिदी क्रिएट करपाच्यो. हें करपा खातीर आमचो सरकार सातत्यात काम करता. आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजनेच्या अंतर्गत चेक डिस्ट्रीब्युशन केलो. आमी क्लस्टर फेडरेशनच्या अंतर्गत रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज खूब बरें काम करता. हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान केन्ना केन्ना सजोदी सांगता, कोणाक पटना हांव कित्याक पटना म्हणून सांगता. म्हणजे जवळपास 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी 48,000 महिलांनी फाटल्या मोदीजीच्या 10 वर्सात 340 कोटीचो टर्न ओवर केला. ही त्यांची खरी शक्ती आसा. 340 कोटीचो टर्न ओवर केला. आनी हो 340 कोटीचो टर्न ओवर कोणाचो तुमी म्हणशात त्या महिला भगिनींनी तांच्या मिस्टरांनी येवन शुअरिटी म्हणून सायन केल्या काय कितें? ना. आनी कोणी तरी गॅरंटी दिल्या काय कितें? ना. गॅरंटी कोणाची आशिल्ली तर फक्त आनी फक्त मोदीजीची गॅरंटी आशिल्ली. त्याच गॅरंटीचेर 340 कोटीचे टर्न ओवर ह्यो आमच्यो नारी शक्ती करपाक शकली. आमची जी रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी अवघी 30 ते 35 भुरगीं जी काम करता, अभिनंदन करता हांव तेंचें. तांकां कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन, विलेज ऑर्गनायझेशन्स तांकां प्लॅन समजून सांगता, तांकां बिझनेस दिता. अशें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें चलयता. हें लोकां मुखार म्हणजे आज 6 कोटी आनी 3 कोटी 9 कोटीचो चेक आमी आज तांकां दिवपाक शकले. हें काम आयज पर्यंत केन्ना जावंक नाशिल्लें. आयज पर्यंत महिलांक कोणी आधार दिवंक नाशिल्लो, आज पर्यंत महिलांक कोणी हात दिवंक नाशिल्लो. अशा पद्दतीन फुडें वचपाचें हें काम म्हज्या सरकारान, माननीय मोदीजीच्या सरकारान, डबल इंजिनच्या सरकारात केलां. हें सांगपा खातीर आज तुमच्या मुखार उबो आसा. खरोखरूच म्हाका अभिमान आसा
की अशा पद्दतीत आमी खूब मोठ्या प्रमाणामध्ये हे करपाक शकले. आमी सगळे जाण पळयता आसत ताची 2 सेंटर्स जी आमी उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत दोनूय म्हणजे जी ट्रेनिंग सेंटर आसा प्रत्येक पुराय डिस्ट्रिक्टांतल्यो महिला थंय येवन ती ट्रेनिंग घेतात आनी एखाद्या महिलेक बिझनेस करपा खातीर सक्षम करतात. हे खरें महिला एंटरप्रिनर्स तयार जावपाचें काम हे सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. आमी हे सगळें करता आसतना बरेच जाण स्टार्टअप इंडिया थोडे जाण विचारताले अरे मोदीजीन काम कितें केलां काय म्हणून. खूब जाण विचारतात 11 वर्सांक जेंकां दोळेच ना तांकां कोण दाखयतलो, बट जेंकां दोळे आसात तेजेर उगडे करून तरी पळोवचें. हांवें सहज म्हाज्या टिमीक सांगलें की स्टार्टअप इंडियांतलो वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप गोंयांतलो सोदून काडात. आनी जो स्टार्टअप म्हाका फक्त नांव तेजें याद ना, जो स्टार्टअप आतां सुरू केला तो पुराय ग्लोबली काम करता. हेजो स्पीटलेट तो ग्लोबली काम करता. गोंयांतलो एखादो स्टार्टअप हांगा सुरू करप आनी पुराय जगार काम करप गोंयकारा खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. हय आमचो गोंयकार अशा पद्दतीचें काम करता. आनी हें सगळें करता आसतना गोंयांतले बाकीचे भुरगे फुडें येवचे की जेंच्यांनी ह्या स्टार्टअपात माननीय मोदीजीच्या स्टार्टअप इंडिया स्किमीचो फायदो घेवचो. गोंय सरकारच्या स्टार्टअप इंडियेचो फायदो घेवचो आनी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावचें. खऱ्या अर्थात तेंच्यांनी ह्या क्षेत्रात काम करप हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून स्प्रिंटली ह्या बेस्ट स्टार्टअपाक आमी आतां अवॉर्ड दिलो आनी जाका पुराय सपोर्ट म्हणजे आमी स्टार्टअप इंडियाच्या स्किमीच्या अंतर्गत तांच्यांनी माननीय मोदीजीच्या ह्या स्किमीच्या अंतर्गत घेतला. म्हणजे तरणाट्यांक आव्हान आसा कितलेशेच भुरगे आसतले तेंच्यांनी फक्त IT सेक्टरांतूच करपाक जाय अशें गरज ना. बिगर IT सेक्टरांतले स्टार्टअप सुद्दां आज खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक लागला. ताका लागून IT इंजिनियर आसपाकूच जाय अशी गरज ना. तुमी हें सगळें करपाक शकता हें दाखोवपा खातीर आयचो हो प्रोग्राम आशिल्लो. ICR म्हणजे आमी पळयता की ओल्ड गोवा आशिल्ले ICR बऱ्याच जाणांक गोंयकारांक खूब वर्सां खबर नाशिल्लें. फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअराक प्रत्येक आमचो सरकारी अधिकारी त्या ICRांत वयचो. ह्या निमित्तान हांवें ध्यास घेतलो. आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसूं सगळे मिनिस्टर्स हांच्यानी थंयसर गेले, टर्न ओवर केले. बाकीचे कितलेशेच शेतकरी ते ICRाच्या निमित्तान पावले. आज पळयता आमी की ह्या मिशनाच्या अंतर्गत ICR आज गांवांतल्यान पावलां. आमी पळयता समृद्ध शेती ही क्रिएट जावप हाच्या खातीर आमचें सरकार केंद्र सरकाराचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी समृद्ध शेती हो संकल्प सुरवात केला. तांचो रथ आनी सायंटिस्ट हे गांवांतल्यान वचूंक लागल्या. पयले फावटी आमी म्हणटा की सॉयल हेल्थ कार्ड मेळपाक लागला. पयले फावटी किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाक लागला. हाज्या पयलीं शेतकाऱ्या कडेन सॉयल हेल्थ कार्ड नाशिल्लें. अरे आपले स्वताचेच हेल्थ कार्ड नाशिल्ले ते सॉयल हेल्थ कार्ड खंयचे. आमचें सरकार हें बी जमीन तपासून तेजें सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप इतल्या लेवला पर्यंत काम करपाक लागलां. हें काम आज ह्या ICRाच्या सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च हांच्या टिमीत केलें. ICRाच्या त्या कृषी विज्ञान केंद्र तांचें फेलिसिटेशन आमी केलें. कारण अशा पद्दतीचे उरलेले शेतकार हे तेंच्या पर्यंत पावचे आनी ICRान तांकांय खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या मदत दिवची हाज्या खातीरचें हें आशिल्लें. आमी पळयता की गोंय स्वयंपूर्ण जावचें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन आत्मनिर्भर भारत हें स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना प्रत्येक शेतकरी हो आपल्या पांयार उबो रावचो. मागीर तो शेतकार आसतलो, दूधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो. आमी आमच्या दूधकार भावांचें फेलिसिटेशन केलें. युनीक काम ते करीत आसात. घडये कदाचित कोणाक खबर नाशिल्लें. ओके, प्रितम पाटील आनी आमचो हितूंतल्यान लाटंबरशांग आशिल्लो तातो तेच्यांनी खूब युनीक काम करतात. आमचे अजुनूय बी तरणाट्या भावा खातीर खरी कामधेनू योजना आसतली किंवा बाकीच्यो योजना हे खंय तरी तरणाटे फुडें येवचे म्हणून हें काम हे तेंच्या मार्फत आमी हांगासर केलें. बरेच जाण आमच्या भाशणांतल्यान म्हणटा तूं स्टँडअप इंडिया म्हणटा, बट एक्चुअली स्टँडअप इंडिया कितें तर प्रधानमंत्री स्टँडअप इंडियाच्या अंतर्गत मुद्रा लोन आसतलें, कृषी कार्ड आसतलें. आज बँकेचें फेलिसिटेशन आमी कित्याक केलें तर त्योच बँक आज आमच्या गोंयांतल्या तरणाट्यांक म्हणजे फेसिलिटेट करपाचें काम तांकां खूब इजी रित्या त्यो स्किमी तेंच्या पर्यंत पावोवपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार ह्यो नॅशनलायज बँक करता. त्या बँकेचें फेलिसिटेशन हांगासर आमी मुद्दामून केलें. कॅनरा बँक आसतली, ज्या कॅनरा बँक आसतली त्या कॅनरा बँकेच्या वतीन म्हणजे जनधन योजना आसतली. ही जनधन योजना किंवा अटल पेन्शन, बरेच जाण अटल पेन्शन म्हणजे कितें हाचो विचार करतले. बट त्या अटल पेन्शन योजनेचोय फायदो जवळपास 2 लाख लोकांनी घेतलो. जनधन योजनेच्या अंतर्गत ज्यांच्यांनी केन्ना बँकूच पळोवंक नाशिल्ली असल्या लोकांक आपलो प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या अंतर्गत तांचो अकावंट ओपन करून दिवपाचें काम 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड लाख लोक ह्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या अंतर्गत गोंयांत जोडले गेले. हे काम करपी कॅनरा बँक आसतली, स्टेट बँक आसतली, तांचें फेलिसिटेशन करपाचें काम आमच्या सरकारान इतक्याच खातीर केलां. अजुनूय जर दुर्लक्षीत करून एकटो दुसरो उरला आसत जाल्यार तोय बँके कडेन कोरिलेट जावचो, बँके कडेन ताचोय संबंद येवचो हातूंतल्यान केला. KCC आमी हे KCC लोन जे आसा ते बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कारण तुमी पळयशात
पयलीं खंयचीय बँक जर लोन दिवपाचें जाल्यार आसत जाल्यार तुजे शेताचे पेपर हाड ते म्हाजे कडेन घाण दवर, नाजाल्यार पयलीं भाटकारा कडेन वचून शेताचे पेपर घाण दवरून लोन घेताले. आज माननीय मोदीजीच्या आदाराचेर शेताचे पेपर घाण दवरपाची गरज ना. किसान क्रेडिट कार्डच्या अंतर्गत 1 लाख रुपया लोन मेळटालो. आज 5 लाख रुपया शेतकाऱ्याक तुमची जमीन कितल्या हेज्या बेसिसाचेर विदावट एनी शुअरिटी लोन दिवपाक लागला. ही माननीय मोदीजीची ताकद आसा. माननीय मोदीजीच्या खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की शेतकरी आत्मनिर्भर जावचो आसत ताच्या खातीर आमचें काम करीत आसा. नॅशनल बँक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेव्हलपमेंट नाबार्ड आमी पळयता की नाबार्डच्या अंतर्गत रूरल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून सातत्यात काम करता. म्हाका दिसता म्हज्या सरकारात पुराय म्हणजे तांची 100% क्रेडीट युटिलायझेशन जर केन्ना जालां आसत म्हज्या ह्या टेन्युअरांत तांचो 100% मोर दॅन 600 crores ऑफ रुपीज लोन जे आसा हे रूरल डेव्हलपमेंटा खातीर खास करून सँक्शन केला म्हणून तांचें आज अभिनंदन केल्लें आसा. कारण ह्या रूरल डेव्हलपमेंटाचेर फोकस करून म्हजें सरकार सातत्यात काम करता. तेतून फुडें वयता आसतना आसतलें पॅक्स जो पर्यंत प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह सोसायटी कोणें विचारूय करूं नाशिल्लो. ज्या एग्रीकल्चर आमच्यो क्रेडीट कोर्स सोसायटी ह्यो प्रायमरी एग्रीकल्चरान जावपाक शकता आनी ज्यो बऱ्यांतल्यो बरें काम करता त्या 3 सोसायटीचे मुळगांवची आसतली, पेडण्याची आसतली, सुर्ला कोटंबीतली आसतली, ह्या सोसायटीचें अभिनंदन करपाक हें इतक्याच खातीर केलां की कितल्योश्योच आसा त्यो पॅक्सान कन्वर्ट जावंक शकता. तेंचें कॉम्प्युटरायझेशन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान केलां. फ्री ऑफ कॉस्ट पॅक्साचें कॉम्प्युटरायझेशन करपाचें काम केलां. येदें व्हडलें काम एकदां लोकांच्या मुखार येना. एकदां लोकांक कळच ना कोण पेडण्यां काम कितें करता तो काणकोण कळचें ना आनी 70 काम कितें करता तें दाबोळी कळचें ना. हें काम लोकां मुखाचेर दवरपाक जाय म्हणून ही 11 वर्सां आसली. म्हणून ही 11 वर्साचें सेलेब्रेशन आशिल्लें आमकां करता आसतना हो सेलेब्रेशनाचो कार्यक्रम हो अवेरनेसाचो कार्यक्रम आसा. आमकां सगळ्यांच्या मदीं वचपा खातीर हो कार्यक्रम आशिल्लो आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की बेस्ट अचिव्हर आमी सगळ्यांत बऱ्यांतले बरे फार्मर्स हांचे FPOs जे काम करताले डायरेक्टर ऑफ आमचे शेतकी मंत्री बाब रवी नायक हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल तांचें फेलिसिटेशन केलें. अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी जेन्ना स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडियाचेर उलयता तेन्ना एग्रीकल्चर आमी विसरूंक ना. अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च करपी आमचो डायरेक्टर बाब फळदेसाय हाजें फेलिसिटेशन आमी केलें कारण ती अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी आयच्या तरणाट्यांनी वाचची. फुडलें एग्रीकल्चर आमी कशा पद्दतीन डेव्हलप करपाक शकता हाजो विचार सातत्यात आमचो हे करीत आसा. म्हणून तर अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सातत्यात म्हणटाले की फॉरेस्ट रायट एक्ट 2006 आज हांव मोठ्या अभिमानान सांगता जवळपास 2000च्या आसपास आमच्या ट्रायबल भाव आनी इतरांक जर सनद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती म्हज्याच सरकारांत मेळ्ळी हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनी म्हज्या टेन्युअरांत मेळ्ळी हो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. 2000 पेक्षा चड. अरे गेली म्हाका आतांच कानान वयता आसतना एकट्यान कितें सांगचें दोतोर म्हणलो आपल्या आज्याची इच्छा आसली ही सनद म्हाका मेळची पण तुज्या सरकाराच्या कृपेत आपूण तेजो नातू ही सनद घेता म्हाका खूब अभिमान आसा म्हणपा लागलो. ही लोकांची भावना आसा हाज्या प्रती. म्हणून जाल्यार लोक गेली 60 वर्सां वाट पळयताले अरे ती 500 स्क्वेअर मीटर जमीन म्हाज्या घराची म्हाज्या नांवार केन्ना जातली हाजी ते वाट पळयताले. अजून इतकेच न्ही 10,000 जे जागे ज्यांच्यांनी क्लेम केल्या 10,000 लोकांनी जितके घातल्या येता त्या 19 डिसेंबर पर्यंत सगळ्यो क्लेम्स ज्यो आसा ह्यो त्यांच्या नांवार करपा खातीर आमचें सरकार जें आसा हें कटिबद्ध आसतलें. हे तांकां सगळ्या जाणांक तुमी वयर येयल्ले सगळे लोक पळयले की ते मूळ गोंयकार की जेंकां पळयताले आमी की जे गांवांत रावता आनी अजून सुद्दां 60 वर्सां जाल्या उपरांत तेंचें रावतें घर तेंच्या नांवार जायनाशिल्लें. खंय तरी फॉरेस्टा कडून आनी कोणा कडून सातत्यात कसल्यो ना कसल्यो कटकटी आसताल्यो ताका घर तें बांदूंक मेळनाशिल्लें. तें घर बांदचें ह्या भावनेंतल्यान आमच्या सरकारान आतां पर्यंत 10,000 लोकांनी क्लेम केल्ल्या पैकी 2,000 लोकांक तेंचे दिवपाक शकले. उरलेले 8,000चे दावे जे आसा हे नक्कीच तांच्या हाज्या कडेन करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. गोमंतक गौसेवा महासंघ हय हो गोंय म्हणजे आमी म्हणटा तसो गो प्रदेश आसा. ह्या गायची सेवा करची म्हणून सरकार जायत्या पद्दतीन सगळ्यो योजना दिता आनी प्रावडली आमी आज गोमंतक गौसेवा बाब तारी हाचें फेलिसिटेशन केलें. आपले तन मन धन अर्पण करून काम करपी एकदां जाय जाल्यार अवश्य ज्यांच्यांनी पळोवंक ना तेंच्यांनी गोमंतक गोसेवा आश्रम वचून पळोवचो आनी थंयसर चलपी काम पळोवचें की कशा पद्दतीन अशा पद्दतीन एखादो डेडिकेटीव मनीस म्हणजे आपली पेन्शन सुद्दां थंयसर लावन काम करपी आसात अशेय डेडिकेटीव मनीस आसात जे गाये खातीर काम करता. ताका सपोर्ट करपा खातीर आमचें सरकार सदोदीत तत्पर आसतलें. हांव हें सगळें सांगता आसतना वेटरनरींतले आमचे डायरेक्टर्स जेंच्यांनी ह्या सरकाराक म्हणजे पुराय बिचोले आनी सत्तरी तालुक्यांत दूद वाडोवपा खातीर आमच्या फार्मर्सांक मदत करपी दोतोर केणी हांचें फेलिसिटेशन केलें. आमी पळयता की सातत्यात आमी रॅबिसाचेर कंट्रोल दवरपा खातीर रॅबीस मुक्त राज्य जावपा खातीर डॉक्टर मुर्गन हांच्यांनी केल्लें काम आमी विसरूं शकना. NSO आसतले FOD आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे अकाउंट्स ऑफिसर गव्हर्मेंटाचे ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट PFMS आसतले की ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे
आणि हँडीक्राफ्ट हे कित्याक उरलेल्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचे काम मुद्दामून म्हणजे कलाकारांचे तुम्ही म्हणटाले 5 जाणांचे फेलिसिटेशन कित्याक केलें त्या 5 जाणांक पेन्शन आमी दितालेच 2,500 रुपया बट एडिशनल 3,500 रुपया पेन्शन तांकां आयच्यान केंद्राची सुरवात जाल्या हें विसरूं नाकात. म्हणजे कलाकारांचो सन्मान सुद्दां केंद्रातले सरकार घेता ही तोखणाय आसा ह्या त्या कलाकारांचो अभिमान आसा. हँडीक्राफ्ट आयटम करपी ते भाव जे आसात हांची दखल ही गोंय सरकारान घेतल्यात बट पुराय येदो व्हडलो देशात तांची तोखणाय सुद्दां जी आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या सरकारात सातत्यात घेतल्या. आनी सर्वात शेवटी हांव खूब दीस जालो चिंत्तालो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी PM जनमन योजना हाज्या बद्दल प्रत्येक फावटी उलयता. PM जनमन योजना एक्झॅक्टली कितें हांवें फाटल्या 1 वर्सभरा पयलीं समजून घेतली की कितें योजना. मंत्री बाब सुभाष फळदेसायाक सांगलें आनी आमच्या डायरेक्टर पंचवाडकराक की ही योजना तांच्या पर्यंत पावपाक जाय. गोंयांत एकूच कम्युनिटी आसा आमची वादळमाऱ्या कम्युनिटी ज्याच्या पर्यंत आज तांकां रावपाचे हक्क नासलेले जे मेन स्ट्रिमीन ना खरें म्हणजे ते मेन स्ट्रिमीन येवपाची गरज आसा तांकां त्या सामान्य स्ट्रिमीन हाडपा खातीर म्हज्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी हे तांचे तुमी विज्युअल्स पळयता आसतना पळयला डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर हे तांच्या मदीं वचून बसले तांच्या कडेन उलयले तांकां वेरियस प्रॉब्लेम आसतले ते हांगासर येवपाक पळयना कारण तांकां पडिल्लेच ना कारण कशें तरी जीवन जगत आसा बट ह्याय लोकांक एक्चुअली मेन स्ट्रिमीन हाडपा खातीर म्हज्या सरकारात आज तितूंतल्या 2 जाणांक आमी पेन्शन सुरवात केली उरलेल्या 2 जाणांक आमी सिनियर सिटीजन कार्ड दिली उरलेल्या 3 जाणांचे बाकीचे डॉक्युमेंट सुरू केल्या. पेडण्यात आनी आमच्या शिरोडा मतदारसंघात 2 कडेन ही कम्युनिटी रावता पण ताका मेन स्ट्रिमीन हाडटा आसतना सरकाराच्या सगळ्या योजनेचो म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना पासून शौचालय योजना पर्यंत फुडल्या वर्सभराच्या भितर ह्यो योजना त्यांच्या पर्यंत पावच्यो. म्हणजे सरकार काम करता आसतना अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता. आमचें सरकार फक्त मतां खातीर काम करिना तर आमचें सरकार हे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर चलपी माननीय मोदीजीचे डबल इंजीन सरकार आसा. आनी म्हणून तर गोंयांतलें हें सगळें काम तुमच्या मुखार दवरपाची ही संद ही 11 वर्साच्या निमित्तात आज मेळ्ळी. आमचें सरकार 4 पिलराचेर आसात. 4 पिलर खंयचे 4 पिलर जर तशें पळोवंक वचत जाल्यार युवा शक्ती नारी शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. तुम्ही जर पळयशात आतां पर्यंत हांवें काडलेल्यो सगळ्यो येवजण्यो तुम्ही म्हणजे युवकां खातीर आमी कितें करता अरे माय इंडिया पोर्टल जो आसा तो ओपन करून पळयात. माय इंडिया पोर्टल ओपन केल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा की एड्युकेशन पासून करियर पर्यंत सगळ्या प्रकारच्यो योजना माननीय प्रधानमंत्री हांच्या एका संकल्पनेंतल्यान सगळ्या युवकां कडेन पावपाची ताकद माय इंडिया ह्या पोर्टलांतल्यान आसा. आमी जेन्ना नारी शक्तीचो विश्वास करता अरे नारी शक्ती 9 कोटीचो एक रुपया हांगा घेता 340 कोटीचे टर्नओवर करता हे सगळें काम आमी नारी शक्तीक सन्मान दिवपा खातीर सातत्यात करीत आसा. किसान शक्ती शेतकार भाव दुधकार भाव नुस्तेकार भाव वयर स्टेजीर येवन तांच्यांनी जेन्ना पळयलें केंद्र आनी राज्य सरकारच्यो योजना ह्यो तांच्या सगळ्या पर्यंत पावता. आनी गरीब कल्याण जेन्ना तांणी पळयलें की जेन्ना वानरमेरा कम्युनिटीक आमी वयर आपयले आनी तांकां एक्चुअल स्कीम बेनिफिट्स दिवपाचो काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केला. म्हणून आमी म्हणटाले की अच्छे दिन आने वाले हैं थंयसल्यान ते विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न दाखोवपी 2014 पासून ते 2047 पर्यंत ह्या देशाक पूर्ण विकसीत करपा खातीर रात आनी दीस काम करपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सातत्यात वावरीत आसा. म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक परत एकदा रिक्वेस्ट आसा हाज्या उपरांत माननीय मोदीजीक सपोर्ट आनी तेंको दिवपा खातीर तुमचो सदोदीत ह्या डबल इंजिनच्या सरकाराक सपोर्ट आसतलो हाजी अपेक्षा करता. आसतलो काय ना आसतलो जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की वंदे मोदीजी आप आगे बढ़ो. तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांच्या डबल इंजिन सरकारतल्या सगळ्या मंत्र्यांचे खूप खूप अभिनंदन आणि अशीच 11 साल परत एकदा 22 वर्सां सेलिब्रेट करपाचो योग तुमकां आमकां सगळ्यांक येवचो इतकेच म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भौमानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. यानंतर there will be vote of thanks proposed by respected. कोणीच वचचे न्ही. हाच्या नंतर नॅशनल एंथम जातलें. राष्ट्रगीत म्हटल्या शिवाय कोणीच ह्या सभाघरांतल्यान भायर वचचे न्ही. फोटो खातीर सगळ्यांनी उपस्थित रावचे. भौमानाधिक मुखेलमंत्री आनी सगळे मानेस्त सकयल तुमच्या मदीं येवपाचे आसा पण ताच्या पयलीं चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी कंदवेलू IAS हांकां रिक्वेस्टिंग सर टू प्रपोज वोट ऑफ थँक्स. सगळ्यांनी लक्षांत दवरात. राष्ट्रगीत जातलें मागीर तुमच्या खातीर खास जेवणाची वेवस्था भायर केल्ली आसा आणि जेवण जाल्या नंतर
पोस्ट लंच सेशनान सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लखपती दीदी हांच्या खातीर खास एक प्रशिक्षण वर्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एंटरप्रेन्युरशीप डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा. ताका सगळ्या लखपती दीदी आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी उपस्थित रावपाचें. रिक्वेस्टिंग रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर टू प्रपोज वोट ऑफ थँक्स फॉलोड बाय नॅशनल एंथम. Honorable Chief Minister, Honorable Union Minister of State for Power and New and Renewable Energy, Honorable Speaker of Goa Legislative Assembly, Honorable Ministers who are seated on the dais, elected representatives, Honorable MLAs, representatives of the PRIs and urban local bodies, Labharthis, general public, officials of the various government departments, both center and the state, beneficiaries of various government schemes, and members of the print and electronic media. It is indeed an honor to propose a vote of thanks on this memorable and momentous occasion. This function is to commemorate and celebrate the 11 years of Prime Minister Narendra Modi's government, and today's 9th June also marks 1 year of PM Narendra Modi's government 3.0. These 11 years, comprising of more than 4,000 days of people-centric governance, have brought about overall development of Bharat across all the sectors, which is inclusive, progressive, and sustainable. During these years, the country has achieved more self-reliance and become a strategic force too. The government of Goa, headed by Honorable Chief Minister, is also working in tandem with the central government to achieve the goal of Viksit Bharat and Swayambhurna Goa. I would like to thank the Honorable Chief Minister for gracing this function and being with us today despite his hectic schedule. It is a fact that under your able leadership, Goa is witnessing all-round progress in the social, economic, and infrastructure sector. I would like to express my heartfelt thanks to the Honorable Union Minister of State for gracing this occasion and addressing the audience, and his presence is a great source of inspiration for all of us. I also want to thank all the honorable ministers who are on the dais, and they are the pillars of strength, and your contribution to the progress of Goa is profoundly acknowledged. And your presence, August presence here, also gives us the inspiration to work hard and then accelerate the progress of Goa. My greetings to all the beneficiaries who received the Sanad under Forest Right Act. This distribution of Sanad under FR Act shows the commitment of Goa government to the welfare and upliftment of tribal people. On this occasion, I also want to congratulate the banks and all the other central government organizations and also the state government departments for working in tandem and also contributing in their own way to the progress and development of Goa. I thank the banks for their better performance in implementing various social security schemes like Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, and the Kisan credit card schemes. I also want to thank the various Government of India organizations like CARI, NABARD, and all the other organizations which are playing a very crucial and a supportive role with the Goa government in the field of agriculture and rural development. My thanks also are due to the Directorate of Information and Publicity and South Goa District Administration for their efforts and meticulously organizing this successful program. And last but not the least, I thank our friends in the print and electronic media for their cooperation and coverage of this event. Thank you. Jai. Requesting to all to rise for national anthem. मातशे एक मिनिट सर सकल होता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर आणि बाकीचे मंत्री मंडळ तसेच सगळे मानेस्त तुमच्यामध्ये येतात. पहिली आम्ही सगळ्या छायाचित्रकार मित्रांक विनंती आसा की सगळ्यांनी पयलीं राष्ट्रगीत म्हणपा खातीर उबे रावचे. वी आर स्टार्टिंग विथ नॅशनल एंथम प्लीज.
बोलो भारत माता की जय. भारत माता की वंदे वंदे वंदे. सगळ्यांक विनंती असा की सगळ्यांनी शिस्तबद्धरित्या सभाघरांतल्यान भायर वतना शिस्तीन भायर वचचे आणि मागीर कोणीच मातशे रावचे लोकांनी. सगळ्यां खातीर कळवणी. कॅन्टिनांत सगळ्या खातीर एक कळवणी. घड्याळान बरोबर 1:15 जाल्ली आसा. भायर कॅन्टिनांत आनी स्पेंडोलांत सगळ्या खातीर जेवणाची सोय केल्ली आसा. कोणेच जेवल्या बगर घरा वचचे न्ही. जेवणाची सोय केल्ली आसा तुमच्या खातीर कॅन्टिनांत आनी भायर मांडिल्ल्या स्टॉलांत. सगळ्यांनी जेवून घेवचें आनी मागीरूच घरा कडेन वचचें.